चला स्टार्ट कर. स्पीकर सर येस. कितें बोल हां स्पीकर सर, आतां आमच्या ओल्ड गोवान गोंयच्या सायबाच्या फुड्यान एक व्हडलें मॉल येता म्हणून एक रुमर चल्लेलो आहा. एक 4-5 दीस जाले. सो टुरिजम मिनिस्टराक म्हाका आन्सर करूंक जाय की म्हाका तेंच्यांनी आन्सर दिवंक जाय हें मॉल म्हणजे कितें. जेन्ना प्रसाद स्किमीचेर 17 करोड रुपया व्हर्च्युअल आमी मोदीजीन इनॉग्रेशन केल्लें, फावंडेशन घातलेलें, त्या टायमार आमचे फादर आसलेले, म्हणजे पाद्री, मंत्री, बाकीचे MP हे सगळे आसलेले. आमचे कडेन सगळी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा, फोटोज सगळे आसा. सो हें मॉल म्हणजे कितें म्हाका अजून हेंचे अंदाज कांय येयल्लो ना. सो मिनिस्टरान आन्सर करूंक जाय हें मॉल कितें. एक मिनिट मिनिस्टर, तुम्ही रिप्लाय किती देत मिनिस्टर? न्ही ताका सोंपून ना मतदारसंघात तसं ना, तुझी हय कितें तुझी आन्सर दी. रिप्लाय स्पीकर सर, रिप्लाय ऑलरेडी हाका सर्क्युलेट केल्ली आसा. पूण हय, सो आतां इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर, मातशी क्रोनॉलॉजी एक्सप्लेन करता. ताज्या मागीर एक एक टॉपीक कोणाक जाय जाल्यार विचारूं न्ही. स्पीकर सर, प्रसाद म्हणून एक वर्ड वापरलो, जातूंतल्यान ह्या दिसांनी चर्चा जाता. पिलग्रिमेज रिज्युवेनेशन एंड स्पिरिच्युअल ऑगमेंटेशन ड्रायव्ह जी मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 2014-2015 म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो सरकार नरेंद्र मोदी नेतृत्वान आयिल्लो तेन्ना लॉन्च जाल्ली ही स्कीम was aimed at integrated development of pilgrimage destinations in planned, prioritized and sustainable manner to provide complete religious tourism experience and also to provide world-class infrastructure at that religious destination. पर्यटन खात्यान स्पीकर सर तेन्ना 2019 गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाक SPV म्हणून घेतली, जे बॅझिलिका ऑफ बॉम जिजस अंडर पिलग्रिमेज हे प्रसाद स्किमीच्या अंडर घेवपाक थारायलें. 2019 स्पीकर सर ही जेन्ना स्कीम घेता, प्रसाद स्कीम घेता आसतना इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन. चर्च घेवंक येता, टेम्पल घेवंक येता, मॉस्क घेवंक येता, खंयचें स्पिरिच्युअल. त्या टायमार सरकारान डिसायड केलें, माननीय मुख्यमंत्री जेन्ना आशिल्ले मार्चान, की हे ओल्ड गोवाक फॅसिलिटी दिवची, कारण तांकां खरी कितें गरज आसा थंय फॅसिलिटीज तयार करपाक ही स्कीम तांकां वापरूनी म्हणून. ताज्या प्रमाणे डिटेल कन्सेप्च्युअलायज रिपोर्ट प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट धाराशिव कंपनी प्रायवेट लिमिटेड हाका अपॉइंट केलो. ताणें has had multiple consultations with church authorities, TCP, ओल्ड गोवा पंचायत, ASI, NMA आणि जे कोण बाकीचे जाय आशिल्ले टू फॉर्मली प्लॅन ऑफ इम्प्लिमेंटेशन तो करपाक कितें प्लॅन जाय तो फायनलायज करून घेवपाक. तो जातकर पूर्ण तरेन तो प्रेजेंटेशन आमी मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम ऑफिशियल्साक दिलें आणि 21 ऑगस्टाक सेंट्रल मिनिस्ट्रीक सबमीट केलो. सेंट्रल मिनिस्ट्रीच्या लोकांनी 16 ऑक्टोबर 2019 आयले आणि तो प्रेजेंटेशन तांणी एक्सेप्ट केलें. तेच प्रेजेंटेशन was placed before the high powered committee in December 2019 which was attended again by ASI, TCP, पंचायत सगळे जितले आता तुका नांवां घेतल्या, which was chaired by Honorable Chief Minister. स्पीकर सर, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ही सायट कम्स अंडर ASI, इट इज कम्स अंडर NMA आणि हे सगळें समज करतले जाल्यार जितले कल्चरल, हिस्टॉरिकल आणि हेरिटेज इम्पॉर्टन्स आसा हे सरकाराक पूर्ण तरेन खबर आसा. आणि ताज्या खातीर कितेंय समज डेव्हलपमेंट करतले जाल्यार जे रेग्युलेशन्स करचे पडटा ते आमी करपाक जाय हे सरकारान क्लियर वचून फुडें गेल्लें. हो स्कोप ऑफ वर्क जो आशिल्लो तो ASI कडेन 2 मार्च 2022 कडेन व्हेलो. तांणी एक्झामिनेशन केलें, डेलिब्रेट केलें आणि शेवटी तांणी सबमीट केलो 6/1/2023. ASI एप्रुवल कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी टू NMA दिला 25/2/2023 आणि ताज्या मागीर स्पीकर सर NMA एक्झामीन केलो प्रपोजल. NMA म्हणजे नॅशनल मॉन्युमेंट ऑथॉरिटी आणि तांणी एप्रुवल कम्युनिकेट केला GTDCक 12 मे 2023. आता स्पीकर सर खूप जाण परत बफर झोन अशें की सरकाराक पडिल्लेच ना. आज कितें जालां स्पीकर सर, एक वेगळी तरेची वृत्ती आयल्या. समज हांव एक बारीक मनशाक रस्तो करूंक सोदता आणि हांव म्हणटा चला रे याद रे म्हणून रस्तो करुया.
50 लोक सुद्धा येवचे ना. पूण हांव आतां म्हणटा रस्तो जाला अडवया रे म्हणून 1000 लोक येतले. ही नेगेटिव्ह मेंटॅलिटी जी येवंक लागल्या गोंयांत, तो पयलो टॉपीक समजून समज तूं घेता आनी मागीर विचारता, आनी आमी येवपी न्ही स्पिकर सर की मंत्री मेळत ना, कोण आमदार मेळत ना. एक मनशान समज फोन मारून विचारला जाल्यार हें पूर्ण तरेन ताका मतदारसंघाचो आमदार, मंत्री नाल्यार कोणूय एक्सप्लेन करतलो आशिल्लो. कारण हातून जेन्ना आमी केलां तेन्ना आमी चर्च ऑथॉरिटीजांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच केल्ले आसा. जवळ जवळ 7 मिटिंग्यो घेतल्यो ऑफिशियली आनी अनऑफिशियली, some which have also been recorded, where we have had the rector of the Basilia Church, we have had representative of the Basilia Church, and we have the financial ADM of the Archdiocese who have been present for all these meetings. आता स्पीकर सर पयलो म्हणल्यार कोणे तरी मॉल म्हणलें. हो शब्द मॉल खंयचे आयले आमी लोकल पुलीस स्टेशनाक सांगलां इन्व्हेस्टिगेट करपाक घे की कोणे हें अशें काडपाक घेतलें जातूंतल्यान येदो व्हडलो विशय आयलो. स्पीकर सर प्रोजेक्ट कितें आसा? प्रोजेक्ट आसा लोअर ग्राउंड आनी ग्राउंड लेवलाचो इंटरप्रिटेशन सेंटर, पार्किंग लॉट, facade illumination, external lighting and street lighting in the parking area, tourist auto, sitting arrangement, information and directional signages, dustbins and visitor footfall counting device. आता हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर म्हणजे इट इज बेसिकली अ कन्व्हिनियन्स सेंटर. स्पीकर सर थंय ह्या फाटी ते टुरिस्ट आयिल्ले, एक्सपोजिशन जालें. एक्सपोजिशन करता आसतना जवळ जवळ सरकारान 150 कोटी 3 महिने भितर मोडले. विदिन द कोर, आउटसाइड द कोर, विदिन द बफर झोन, आउटसाइड द बफर झोन, जे चर्चीन सांगले करून दिले. कोणाचो कांयच बोवाळ ना. आणि आता अ पार्ट विच वॉज रेडी जेन्ना चर्च ऑथॉरिटीन सांगले की एक्सपोजिशनाच्या वेळार आनी जावचें ना तेन्ना वी मॅनेज्ड इट. जाल्यार आतां आमी कितें येता स्पीकर सर, जी फॅसिलिटीज मनशाक जाय, जो थंय टुरिस्ट वता वेरियस एज ग्रुपाचो, गोंयच्या साहेबाक स्पीकर सर सगळे जाण मानतात. 3 डिसेंबराक आमी वचपी लोक मिसाक हांगा 40 मॅक्झिमम लोक थंय 3 डिसेंबराक वतात, गोंयच्या साहेबाच्या फेस्ताक वतात. आनी अशें न्ही की थंय कोण मॉल बांदतलो म्हणून मॉल येतकर हांवें फोन मारलो अरे म्हणलें थंय मॉल आनी येता काय म्हणून. मागीर म्हणपाक लागलो तो जागो तुमी करता तोच जंय एक्सपोजिशनाचे सद्या सेक्रेटरीएट आसा तोच जागो. एक्सपोजिशना सेक्रेटरीएट जेन्ना केलें बेजीक टेम्पररी आशिल्लें स्पीकर सर. टुडे जेन्ना पिलग्रिम्स येता तांकां वेटिंग एरिया जाय. जेन्ना आमी एक्सपोजिशनाक 3 डिसेंबराक वता टेम्पररी टॉयलेट्स घाल्ले आसता प्लास्टिकचे, जे महिला वर्गाक खूब त्रास जाता. हांगा परमनंट टॉयलेट्स दिल्या, सोवेनियर शॉप्स दिल्या, एक सोवेनियर शॉप, एक बुक शॉप, ASIचे एक ऑफिस, एक रेस्टॉरंट जालें आनी वेटिंग एरिया लोकांक. आनी कांयच ना जो कोण म्हणटा हांगा कमर्शियल एक्टिविटीज मॉल येतले म्हणून. आनी हे घेता आसतना स्पीकर सर हो पळय हो स्ट्रक्चर लोअर ग्राउंड आनी ग्राउंड फ्लोर. लोअर फ्लोराचेर स्पीकर सर फक्त पार्किंग आसा आनी स्टोरेज एरिया आसा जी चर्च ऑथॉरिटीजान सांगिल्लें तशें करून दिल्लें आसा. उरिल्ली एरिया ह्या इंटरप्रिटेशन सेंटराची पूर्ण तरेन वेटिंग एरिया, पूर्ण तरेन स्पीकर सर वेटिंग एरिया, रेस्टॉरंट, टॉयलेट ब्लॉक सगळी हातून डिमार्केट केल्ली एरिया आसा. I will place this on the table of the house for my friends in the opposition and other people who would need this clarity. Speaker sir, buffer zone जेन्ना आमी मागीर वर स्पीकर सर बफर झोन जेन्ना आमी भाशा उलयता तेन्ना आमी 3 गजाल्यो येता. जंय आमचे जे मेन आमचे मॉन्युमेंट आसा ती कोर मॉन्युमेंट झोन म्हणटा आमी ताका. थंय फक्त ASIच काम करूंक शकता आनी कोणूच येवंक शकना. दुसरी एरिया आसा स्पीकर सर ती प्रोटेक्टेड एरिया आसा. प्रोटेक्टेड एरिया म्हणजे जितली 100 मिटरा भितर तूं कितेंय करतलो ऑफ द प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट त्या एरियेक प्रोटेक्टेड एरिया म्हणटा. आनी थंय कितेंय करतलो तूं, सरकार करतलो कितेंय जाल्यार ASIचे परमिशन जाय पडटा. तिसरी पार्ट आसता स्पीकर सर रेग्युलेटेड एरिया. जी एरिया 100 मिटर आनी 300 मिटर फ्रॉम द मॉन्युमेंट आसता आनी त्या एरियेन समज कितें करतलो तूं जाल्यार ASI आनी NMAचे परमिशन जाय पडटा. स्पीकर सर हे सगळें पळयतकर
जी एरिया इंटरप्रिटेशन सेंटर और कन्व्हिनियन्स सेंटर म्हणटात ती मात्तूय ह्या एरियेन बफर झोना भितर येना, ताज्या भायर येता आनी ताज्या खातीर जेन्ना ही सगळी परमिशनां मेळ्ळ्या, TCPचें परमिशन मेळ्ळें, फॉरेस्टाचें परमिशन मेळ्ळें, ASIचें परमिशन मेळ्ळें, NMAचें परमिशन मेळ्ळें, सगळ्यांची जेन्ना परमिशनां मेळ्ळ्या स्पीकर सर, तेन्नाच आमी फुडें काम करपाक घेता आसतना एक कमी जालां आसतलें स्पीकर सर, की जो मिटिंगेक आमी सगळो सांगलो, 7 मिटींग हांव जेन्ना सांगल्यो, एक मिटींग म्हज्या वेळार घेतली आमी सांगता, थंय सगळे जाण जवळ जवळ 28 लोक आशिल्ले डिपार्टमेंट सगळे धरून पूर्ण तरेन प्रेजेंटेशन करून जालें, तांचे व्ह्यूज घेतले, सगळे इनकॉर्पोरेट केले. स्पीकर सर, पंचायतीक परमिशन घेतला काय ना हो प्रश्न आशिल्लो. 22/8/2023 इश्यू ऑफ NOC मागली आमी फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ दीस सेम एम्युनिटीज विच हॅव बीन अप्रूव्ड बाय द होल कमिटीज एंड द कन्सर्न ऑथॉरिटीज. 5/9/2023 तांकां आमी कितें स्कीम आसा आनी NOC फ्रॉम NMA आनी ती दिली. ओल्ड गोवा पंचायतीन स्पीकर सर आमकां सांगलें ग्रामसभाक तुमी 29/10/2023 10 वरांचेर तुमी दवरल्या, तुमी ऑफिसराक धाडात जो प्रेजेंट करूंक शकता. 29/10/2023 ग्रामसभेक वचून आमच्या लोकांनी प्रेजेंटेशन दिलें आनी प्रेजेंटेशन दितकर तांणी सांगलें फक्त पिलग्रीम सेंटर कन्सिडर कर, एक्स्ट्रा एम्युनिटीज लायक लॅटराइट स्टोन फुटपाथ पाथवे बिहायंड बासिलिका ऑफ बॉम्ब जिजस चर्च कन्सिडर कर, एक्ट ऑन द मेन रोड बिटवीन बॉम्ब जिजस चर्च एंड सेंट कॅथेड्रल चर्च. हे ग्रामसभान अप्रूव केल्लें पंचायतीचें रेजोल्युशन. आतां हें सगळें करतकर जेन्ना क्लिनींग चालू जालें स्पीकर सर, तेन्ना क्लिनिंगा वेळार कॅनन बॉल दिश्टी पडले. ASIचें ऑफिस ताज्याच कुशीक आसा. ASIन काम बंद केलें. ASIन काम खंयचें बंद केलें, जें क्लिनींग आशिल्लें, बॅकफील जी एरिया इतली 15-20 वर्सांची बॅकफील एरिया आशिल्ली, जेन्ना काडपाक क्लीन करपाक घेतली स्पीकर सर, ते बॉल भायर आयले. ते बॉल भायर येना फुडें ASIन काम बंद केलें. ASIन काम बंद करना फुडें तांणी सांगलें आमकां हें कल्चरल डेपॉझिट चॅक केल्या शिवाय यू डोंट स्टार्ट द वर्क अगेन. त्याच टायमार हो विशय वाडपाक लागलो, जातूंतल्यान कोणे तरी मॉल म्हणून ते वारे सोडले. स्पीकर सर, ह्या हावजान मुख्यमंत्र्या बरोबर आमी हे पूर्ण प्रसाद स्कीम जांकां दिसता प्रधानमंत्री उलो मारता सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास, मुख्यमंत्री ते घेवन आमी ओल्ड गोवा गेले ही फॅसिलिटीज दिवपाक, जातूंतल्यान एम्युनिटीज ल्हानसो भुरगो स्पीकर सर एक्सपोजिशनाक येता, ताका दूध जाय जाल्यार थंय वचून बसून दूध मेळटा, खावपाक जाय खावपाक मेळटा, वेटिंग एरिया मेळटा, थंयच्यान त्या जाग्यार पार्किंग ना म्हणून ऑटो दवरल्या. म्हणजे तुजी सेवा थंयच्यान डायरेक्ट तूं चर्चीन वच, देवस्थान कर, तुका रिक्षा हाडून परत सोडटा आनी तूं भायर सर. पार्किंगाक तांकां त्रास जाताले थंय ते क्लियर करपाक घेतले. सगळ्यो सुविधा स्पीकर सर तांकां जाय तश्योच करून दिल्यो, जातून खंयचीच कमर्शियल एक्टिविटी ना, बट फॅसिलिटीज एंड एम्युनिटीज आर बीइंग प्रोवायडेड. द पीपल हू हॅव गॉन देर 2027 येवनी एकटोरी जातलो कुंभारजुव्या तुवें मतदारसंघात रावतले, तुका आतांच सांगता काँग्रेस टिकेटीचेर. राजकारण करपाक जाय स्पीकर सर, आमी राजकारण हँडल करतले. देवाच्या भावने कडेन खेळनाकात आनी हातून आमी ठाम आसा की खंयचें रिलीजन जावं जी करता ते 2019च्यान तुका पूर्ण जेन्ना चार्ट दिला, एवरी परमिशन एवरी प्रोटोकॉल हॅज बीन फॉलोड, एवरी मीटिंग वी हॅव टेकन दोज पीपल हू हॅड टू बी टेकन फ्रॉम द चर्च. आणि आता जेन्ना क्लिनिंग फक्त चालू जालें तेन्ना घे बॉळ स्पीकर सर फॉरेस्टाक मागिल्ले आमी 58 ट्रीज, कित्याक पयलें ते स्टेगर्ड घाल्ले तांणी. मागीर तांणी म्हणलें हांगा टॉयलेट ब्लॉक, थंय टॉयलेट ब्लॉक, हांगा एक सोविनियर शॉप, फुटप्रिंट वाडटा, एकूच कडेन करया म्हणून कन्व्हिनियन्स सेंटर एकूच कडेन हाडलें. त्या टायमार स्पीकर सर फॉरेस्टान आमकां 58 फक्त 25 झाडां दिली आनी 75 लाय म्हूण सांगलें. आणि ती लायता आसतना जवळ जवळ मिनिमम 8 ते 10 फूट हायटीची आणि 10 सेंटीमीटर एट 1 मीटर हायट फ्रॉम ग्राउंड लेवल लावची म्हणून हे कंडिशन घालें. वॉट एवर कंडिशन भावना आमकां आसा स्पीकर सर, पूण पॉलिटिसायज करप ऑन रिलिजियस ग्राउंड्स इज नॉट समथींग समबडी वॉन्ट टू डू इट. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा, आतांय आमचे डायरेक्टर आनी सगळे लोक चर्च ऑथॉरिटीजा कडेन उलयतात आनी तांकां जाय तशेंच जातलें, पूण ती मॉल येतलो त्या जाग्यार येतलो, कमर्शियलायजेशन जातलें, बफर झोनान भितर सरल्या, चर्च वाट लायता. स्पीकर सर एक्सपोजिशनाक इतली 150 कोटीची कामां सीएमान 3 म्हयन्यान करून काडली, संदीप जॅक्सन एकट्या मनशान सगळ्यांक घेवन कामां करून काडली.
एक मनशान थंय येवन सांगलें स्पीकर सर सरकारान काम बेस्ट केलें म्हणून कोणेच सांगलें ना. रस्तो जेन्ना जाता हीच एग्जाम्पल सांगता हांव. जेन्ना रस्तो जाता करया म्हूण सांगता कोण येना. रस्तो बंद करया म्हणटा जाल्यार 1000 लोक येता. हें एग्जाम्पल सीएमाक आनी आमी पूर्ण सरकारान जाय तें करून दिलें. फावर न्हय, इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोजिशन सपोर्ट, बट इट वॉज नॉट मिसकम्युनिकेटेड नायदर मिसइंटरप्रिटेड. कितली कंडिशनां कितली परमिशनां आशिल्ल्यो तातूंत वचत ना. पूण आतां जेन्ना पूर्ण तरेन परमनंट फॅसिलिटी एम्युनिटी वी आर गिविंग द ओल्ड गोवा एरिया which is required, which is outside the buffer zone, abiding by all permissions, suddenly somebody comes and takes a twist. Speaker sir, जितले मुद्दे आसा आमी हांगा दवरिल्ले आसा. खंयच्याय मनशाक कितेंय प्रश्न आसा जाल्यार 100% विचारूं न्ही, स्पेसिफीक टू दॅट. पूण म्हाका एकूच याद जाता 1990s स्पीकर सर कोंकण रेल्वे जाल्ली, असोच बोवाळ जालो. आनी तेन्ना कोण तरी सावथ गोवा पॉलिटिशनान बोवाळ असो केलो की ओल्ड गोवा करमळेच्यान ट्रेन गेली चर्च पडली म्हणून. 1990s टू नाव 30-35 वर्सां जाली स्पीकर सर. सगळें सुसेगाद आसा. वयल्यान हेच लोक आज वेलांकनी जावं बाकी कडेन जावं ट्रेनीन वतात. सो म्हजो सांगपाचो मुद्दो एकूच स्पीकर सर, भावनेन जी केल्ली कामां टेम्पररीली आशिल्ली जी एक्सपोजिशना वेळार केल्ली तीच परमनंट नेचरान हाडून फॅसिलिटी टू द ट्युरिस्ट दिवपाचो प्रयत्न ह्या प्रशांत स्किमीन जवळ जवळ 17 कोटी म्हणून सेंट्रा कडल्यान आमी हें करता. कित्याक वी बिलीव इन सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास आणि सबका विकास. विचारा. Yes. राजेश भाऊ एक मिनिट. स्पीकर सर, आत्ता आमच्या मंत्र्यान आन्सर केला. खरोखरच हांव ताका धन्यवाद म्हणटा. कारण हे फाटले 4 दीस 5 दीस हो एक सारको व्हडलो रुमर जावन पडलेलो की मॉल येता म्हणून मिनिस्टरान बरो एक्सप्लेन केला. कारण त्या मिटिंगेक कंटिन्यू 7 मिटिंग्यो ज्यो आसलेल्यो त्याही मिटिंगेक हांवूय आसलेलो. आमी फादरांक बाकीचे सगळे मंत्री MP सगळ्यांक घेवन आमी ती मिटींग केल्या. सो हे जे आसलेलें मंत्र्यान आतां क्लियर केला. आनी ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी पळय प्लॅन दाखयलो तो एक सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लो. आमच्या पाद्रीन बी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लो. कारण थंयसर एक आमचें बरें गांवठी रेस्टॉरंट, लोकांक व्हरप हाडप चर्चीन व्हीलचॅरा वयल्यान, बाकीचे सगळी फॅसिलिटीज तितून आहा आनी सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लो. हांव आमच्या मंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. गिरीश बोरकर. काल घेतलेलो हांवें आनी जसो मिनिस्टरान सांगलें सबका साथ, सबका विकास आनी सबका विश्वास. आतां मिनिस्टरान एक बरी करून तें प्लॅटफॉर्म करून तें मांडलें. आमकांय बरें दिसलें मांडलें तें. आतां हितून हांव लॉजिकली उलयतां आनी लिगली उलयतां. कित्याक उलयता? कित्याक मिनिस्टर म्हणटा की आमी सेंटिमेंटल जावन गेले, थंय आनीक सेंटिमेंटल लोक येयले आसतले, सेंटिमेंटलूय येयल्या, बट लॉजिकल सांगुया. आतां स्पीकर सर, जो ओल्ड गोवा आसा, युनेस्को नोटिफाईड सायट्स आसा, मॉन्युमेंट्स आसा. आतां हितून स्पीकर सर टोटल जे आसा ते 21 नोटिफाईड आसा. 21 तितूंचे जे ASIच्या अंडर आसा ते 7 आसा. तशेंच स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स आसा ते 7 आसा. सेंट्रल मॉन्युमेंट्स आसा ते 14 आसा. आतां स्पीकर सर, जो आमी पळयता की मिनिस्टरान आन्सर केलें आनी तेंच्यान सांगलें की बाबा अशें अशें आसा, हो जो आसा ते एक अफवा फैलयता, अफवा सांगता. आतां हांव त्या सायटीर गेल्लो स्पीकर सर, हांवें पळयलें आनी थंय पळयल्यार कॅनॉन बॉल्स आसले. जो सर्वे नंबर, ज्या सर्वे नंबरान काम चालू आसा तो सर्वे नंबर 54/1, 54/2, 54/3. हो स्पीकर सर जो थंय हें आसा, जें कॉपेल आसा, जावं सांता मोनिका एंड चॅपल आसा, हे जे स्पीकर लेट मी आन्सर. लेट मी क्लियर माय पॉइंट. नाशिल्ले कांय नाशिल्ले परत रिडायरेक्ट करता. हांव कित्याक पॉइंट मांडटा. स्पीकर सर, आय कम प्रिपेर्ड फॉर दिस. लेट मिनिस्टर गिव मी ना रिप्लाय. रिडायरेक्ट द हाऊस. स्पीकर सर, रिडायरेक्ट द हाऊस. तेका डिस्टर्ब केलो. जो जाग्यार आमी कितें केला स्पीकर सर, हांवें मिनिस्टर डिस्टर्ब केलो. हांवें स्पीकर सर मिनिस्टर डिस्टर्ब केलो. रिडायरेक्ट करना. लेट मी, म्हाका कितें आसता क्लेरिफाय करूं न्ही, तेका मागीर फुडें आन्सर करूं न्ही. स्पीकर सर, जो मॉन्युमेंट आसा, स्पीकर सर हो एकूच मिनिट. स्पीकर सर, कशें मिनिस्टरान सगळें सांगलें डिटेलान, म्हाजें कांयच म्हणणें ना. कारण कशें कॉलिंग एटेन्शन कोणें तेंच्यांनी स्पेसिफीक उलोवपाकूच दिना मरे. स्पेसिफिकूच उलयता. हांवें कितें आख्खें रामायण महाभारत तेणें सगळें जालें. रामायण महाभारत सगळें स्पेसिफीक उलोवंक तरी दिया. स्पीकर सर, जो
जे मेन्शन मिनिस्टरान केलें हांव तेजेरूच स्पेसिफिकली विचारता. आतां स्पेसिफीक कितें आसा स्पिकर सर, थंय जेन्ना आमी लोकेशनार गेले कॅनॉन बॉल गावले, फ्लॅग स्टोन्स गावले, फावंडेशन गावले अँड अदर मिलिटरी हेरिटेज आर्टिफॅक्ट्स गावले. आतां ही जी सायट आसा एला ओल्ड गोवा, आतां ही सायट जी आसा तेज्या ऑपोजिटूच जो स्टेट, आतां हो मिनिस्टर सांगपाक विसरलो काय तो मुद्दम सांगितला म्हाका खबर ना, स्टेट मॉन्युमेंट आसा, स्टेट रिकॉग्नायज मॉन्युमेंट आसा. मिटिंगेंत मिनिस्टर ना हांव तेच सांगता. सर्वे नंबर 153 हो जो सर्वे नंबर आसा हो स्टेट रिकॉग्नायज हें आसा, मॉन्युमेंट आसा. ओन्ली थिंग कितें आसा थंय स्पिकर सर जो रिजनल प्लॅन आसा एज पर रिजनल प्लॅन ते घालूंक ना. हांव नोटिफिकेशन दाखयता, हे जे कॅनॉन बॉलान जे सगळे गावला पळय हें थंय आसा. आनी एक घोवणोन सांगता, एक मिनिस्टर सांगता, TCP मिनिस्टर सांगता की परमिशन आपणाक दिवंकूच ना, मागीर म्हणटा तो हेंच्यांनी टुरिजमान परमिशन दिल्या. सो ते क्लॅरिफिकेशन मिनिस्टरान दिलें, परमिशन दिला, मात हें क्लॅरिफिकेशन दिवंक ना. हो जो आसा हो रिजनल प्लॅन आसा. ह्या रिजनल प्लॅनान स्पिकर सर हांगा सर्वे नंबर हो सर्वे नंबर 153/0 हो जो आसा हेच्या ऑपोजिटूच ते आसा 154 स्पीकर सर, म्हाका क्लियर एक्सपोजिशन जालें न्ही, डिस्टर्बन्स करू नाका. एक्सपोजिशन जालें. हे स्पिकर सर नोटिफिकेशन आसा. लोकांक आमी एम्युनिटीज स्पिकर सर हांव ताका एक वाक्यान सांगून हावसान रिकॉर्ड करून की लोकांक एम्युनिटीज दिवपाक ताका ऑपोजिशन आसा. हांव हे टेबल करता, नोटिफिकेशन आसा. न्ही, तूं ते स्टेटमेंट दी आपूण विरेश बोरकार वो फॅसिलिटीज लोकांक दिवच्यो न्हय म्हणून अपोज करता. स्पिकर सर हांव परत एकदा सांगता, आमकां डेव्हलपमेंट जे करता तेजेर कांयच हें ना. जे डेव्हलपमेंट जसो हांव मिनिस्टर हांवेंय जेन्ना हांव फेस्ताक गेल्लो स्पिकर सर हांवेंय एप्रिशिएट केलें जे डेव्हलपमेंटल वर्क जे केला एक्सपोजिशना टायमार हांवेंय एप्रिशिएट केला. आनी म्हाका दिसता कितलेशे ऑपोजिशन कलिग्सांनी एप्रिशिएट केले. पण आपणाचे त्या हेजेर तुमी हेजी पोळी भागपाक सोदनाका, हें तुमकां सांगपाक सोदता. हांव सांगता स्पिकर सर, हें नोटिफिकेशन आसा, हें नोटिफिकेशन वाचून सांगता स्पिकर सर. हें एशियंट मॉन्युमेंट आर्कोलॉजी सायट अँड रिमेन्स एक्ट अँड रूल्स हेज्या अंडर नोटिफिकेशन काडलेलें. हे नोटिफिकेशन वेर एज द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा नोटिफिकेशन नंबर 9479 WET हितून स्पिकर सर नोटिफिकेशन नंबराच्या अंडर 18 ऑगस्ट 1982 हे पब्लीश जाला, ऑफिशियल गॅजेटाचेर पब्लीश जाला. आनी तितून स्पिकर सर हांगा कन्वेंट ऑफ सेंट मोनिका अँड चॅपल सर्वे नंबर 53 एला तिसवाडी प्रायवेट हे नोटिफाय जाला. आनी हे प्रोटेक्ट करपाचें म्हणून सांगला. हे तुमी लिपोवंक सोदता स्पिकर सर, हे लिपयला. आनी सामकाराक 100 मिटर बफर झोन बिकॉज 100 मिटर फुडल्यान रोड क्रॉस करतात ही स्पेस आसा. हे लिपयला स्पिकर सर. हे जे मिनिस्टरान लिपयला पळय हेजेर आमी उलयता. हेजेर एक्सप्लोजन जावपाक जाय. म्हाका दिसता हे जो कोण इंचार्ज आसा तेणें सांगला आपूण करता म्हणून. दुसरे म्हणजे एल्टन मास्टर दुसरे स्पिकर सर प्रश्न विचारून ताका कितें प्रश्न विचारून मातसो म्हाका उलोवंक तरी दी मरे. उलोवंक तरी दिया. उलोवंक तरी दिया. सगळे तुमी उलयतले सगळे तुमचे सारखे आसा. विरेश बाब तुजो 17 प्रश्न तो आसा. हे नोटिफिकेशन टेबल करता. तुम्ही उलोवपाक दिना. तुम्ही बायपास करूंक सोदता. हो सरकार बायपास सरकार जाला. रेल्वे स्टेशन आतांय तुम्ही जे म्हणटा सबका साथ सबका विश्वास सबका विश्वास म्हणटा पळय तो विश्वास जाला. हेका बफर झोन लागता. 100 मिटर बफर झोन हे नोटिफिकेशन हांव टेबल करता. हे मातशे मिनिस्टराक दिवचे. कितल्या फाटी सांगू सर दुसरे परत ताका याद करता. सर पंचायतीन ऑब्जेक्शन हाडला. पंचायतीचे एनओसी नासतना थंय काम चालू झाडां कट केली. पंचायतीची कांयच एनओसी ना. थंय जो एक्टिंग सरपंच आसा तोच सरपंच येयल्लो. पंचायतीची मातशी एनओसी ना. हे ऑब्जेक्शन पंचायतीन रेज केला. पंचायतीन धाडला. मिनिस्टराक पावला आसतले. सो हे तुमी कॉन्फिडन्सान घेतला म्हणटा पंचायत कितें उलयता. किंवा पंचायत हांव घेवन येयला. पॉइंट जोड हेजो रिप्लाय दिवचो मिनिस्टरान. आनी हे जे एप्लिकेशन आसा हांव टेबल करता. कॉरेस्पॉन्डंट रायट फ्रॉम 2023 आतां जे बांदपाक जाय आमी अजून बांदपाचें परमिशन मागूं ना. आमी फक्त सायट क्लियर करून जेन्ना थंय हे मेळ्ळें आमकां सगळें ते कल्चरल झाडां कट केली. येदी व्हडली
झाडां सर येदी व्हडली आनी हायट किती त्यांची व्हड 200 वर्सां पयलींची झाडां कट केली. Yesterday, director of tourism also said that they have no permission. परमिशन नासतना Very तुम्ही कट clear. केली. Because, sir, पंचायती I am the परमिशन ना मान तुमच्याकडे. होई प्रयत्न झाले Because, sir, I am in the bypass house. करून काम करता स्पीकर सर. परमिशन हे पळय हे कालचे सर, स्पीकर सर. कसं मिनिस्टर एक सांगता झालं टुरिझम मिनिस्टर एक सांगता म्हणल्यार तुमचे कॉर्डिनेशन ना. एल्टन डिकोस्टा स्पीकर सर हेजे क्लिअरिफिकेशन दिवचे ह्या नोटिफिकेशनाचेर. बस एक क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा कित्याक Thank you, Vegas. आम्ही Thank you, Vegas. हे करून आपण जेन्ना बफर झोन आसा थंय एक्सप्लोर करपाक जाय शाळेत धांवपाक जाय ही शाळेत मातूय पळयना. I just want to make a- तुम्ही शाळेत पळयनासतना I just want to make a point. I just want to make a point. ज्यांना ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर सांगता तुमको उलोवपाक दिना. तुमको विषय म्हणपाक ना. एल्टना म्हाका हे आन्सर करपाचे प्रसाद तिमीटर हाडला ते बरो आसा. हे जो बफर झोन आसा तो मेंटेन केला काय ना हो आन्सर रिप्लाय करपाचो. नोटिफिकेशन असताना तुम्ही विरेश बोरकार, बस. इनडायरेक्टली तुम्ही बायपास करता सगळे. आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट जेन्ना ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर सांगता की डिसेंबर एक्सपोजिशन केलें तेन्ना तें सगळे टेम्पररी फेसिलिटीज केल्ल्यो म्हूण आमगेले एक्सपोजिशन जावन 3 म्हयने जाता थिंगाय. Yes. दिस इज नॉट डेट सायड तुवें टेम्पररी जे केल्लें कन्व्हेन्शन सेंटर जो बांदिल्लो ते सेग्रेटेड नाशिल्लें वॉट एवर इट इज नॉट that side. Same side. It is if that side and after cannon ball कितकोन मेळ्ळे. Survey number This was four. sideways to that. Same side. Not that side. This is तीन महिन्यांनी झाड घाली 3 महिन्यांनी कॅनन बॉल येयले. डिफरंट आसा. 3 महिन्यांनी कॅनन बॉल येयले. अपोजिशन लीडर तुझे मनशाक तू उलोवपाक दिना. ये मंत्री है रॉंग इन्फॉर्मेशन. I just want to make a point. Information wrong दिता स्पीकर सर. स्पीकर जाल्ले काल रॉंग मिनिस्टर दिता रॉंग इन्फॉर्मेशन. तुमकां बफर झोन खबर ना. सर 3 महिन्यांनी कॅनन बॉल येयले. सर 3 महिन्यांनी कॅनन बॉल येयले. गव्हर्नमेंट ऑफ शांती मोनिका हो स्टेट मॉन्युमेंट म्हणून खबर ना. मिनिस्टरान सांगचे विरेश बोरकार बसून घ्या. बफर झोन आसा काय ना तो खबर ना. स्पीकर सर रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता. टुरिझम मिनिस्टर एकूच पॉइंट क्लियर करता एक्सपोजिशन जाल्यार डिसेंबरान जाल्लें आतां वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च 3 महिन्यांनी कॅनन बॉल येयले थिंगा you admit that this is not the same site, not the same point where you have done the temporary facility. एल्टन डिकोस्टा This is separate. एल्टन बाब झालं तुझे. ना हुई जाल रे हांव सांगत थिंगा मुगले आल्लो मरे स्पीकर सर हुई जाल उलोवपाची this is separate and this is separate. That is what you are trying to say. हे रॉंग इन्फॉर्मेशन स्पीकर सर नोटिफिकेशन दिता. विदाउट नोटिफिकेशन स्पीकर सर बफर झोनाची नोटिफिकेशन 100 बफर झोन सोडपाक जाय. और रॉंग इन्फॉर्मेशन दिता. नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन मीडिया लिमाव. We are not against this. सीएमान येतो रिप्लाय म्हणून स्पीकर सर सीएमान रिप्लाय म्हणून बाजार पळय. बफर झोन आसा स्पीकर सर स्टेट मॉन्युमेंट म्हणून डिक्लेअर जाल्लो स्पीकर सर स्टेट मॉन्युमेंट हे खबर ना. नेक्स्ट कॉलिंग अटेंशन श्री मीडिया लिमाव. कसं स्पीकर सर हांव म्हाका 2 मिनटां दी. नाही 2 मिनटां दी. ताजे टॉपिकार उलयता. सध्या काम बंद आसा. ताणें जें सांगलें ए रा रे आय एम ऑन माय फीट. सर एक म्हणल्यार जेन्ना काम करता तेन्ना भितर खजानो आसा काय बॉल मेळ्ळे काय कल्चरल डेपॉझिट मेळ्ळी तेन्ना कळटा. काम सुरू जावचे पयलीं कळून नाशिल्लें. आज बंद कर. राव रे बंद कर. तेन्ना क्लिनिंग चालू केलें तेन्ना कळ्ळें. तेन्ना ऑलरेडी ASIन आमकां स्टॉप वर्क सांगलें. ताच्या मागीर हांणी बॉळ केलो पूण तांणी कल्चरल डेपॉझिट डिमार्केशन आनी सांगल्या बगर आमकां काम परत चालू करूंक मेळना. दुसरें चर्च ऑथॉरिटीजा कडेन आमची उलोवणी आसा ज्यो 7 मिटिंग्यो जाल्ल्यो जी प्रसाद स्कीम सेंटरा कडल्यान करून हाडिल्ली आनी तांणी एप्रूव केल्ले जाचे व्हिडिओ रिकॉर्डिंगूय आसा पेपर वर्कूय आसा मिनिट्सूय आसा व्हेरी क्लियर आसा. तो परत ऑब्जेक्शन ना. तिसरें जें आसा स्पीकर सर पंचायतीचें डॉक्युमेंटेशन ताका सांगलें आनी जी बिल्डींग म्हणना हांव मॉलूय म्हणना की तें कांय देना. एम्युनिटी कन्व्हिनियन्स सेंटराक परमिशन जें जाय आशिल्लें ती फायल आमी पंचायतीन घालून आशिल्ली पूण जो प्रोजेक्ट थंय येता पूर्ण तरेन ग्रामसभेक आमी 2023 29 ऑक्टोबर 2023 दाखयल्लो. चवथी गोश्ट फाल्यां समज चर्च हाणी न्ही चर्च ऑथॉरिटीज आमकां सांगू न्ही की आमची ही एम्युनिटीज आमकां आनी फुडें व्हरपाची ना. ASIची आनी ASIचो जागो थंय आसा तो ASIन घेतिल्ले परमिशन
हे ASI आणि NMN दिल्ले परमिशन आसा स्पीकर सर ही ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस दवरता but they gave ते permission, the cannons were not found. सरकाराक पडिलेत ना They were आणि not थोडक्यात found speaker and sir, the permission to they gave conclude us. this issue, Speaker sir, conclude this issue, speaker sir. Speaker sir, जोपर्यंत put till जोपर्यंत Speaker sir, जोपर्यंत ASI आमकां सांगना फुडें कितें करपाचें काय कितें न करपाचें आणि करपाचें सुद्दां तांणी सांगलें जाल्यार चर्च ऑथॉरिटीजान परत कॉन्फिडन्सान घेवन जो पर्यंत आमी उलयना थंय कांयच काम जावचें ना. Yes. Next. Calling attention. Opposition leader. Calling attention. No. Because the issue resolved. एक मिनिट स्पीकर सर एक अजून रोहनान जे इदी व्हडली हिस्ट्री सांगली ताजेर एक तकलेन धरूं जाय. आमी जेन्ना मंत्रिमंडळान आशिल्ले तेन्ना एक प्रपोजल आयलो तेन्नाचे टुरिजम मिनिस्टराचो, तुका याद आसा जाल्यार नकळो, की थंय तिकीट लावची म्हणून, की प्रायवेट करतले आनी आवाज जाल्लो की दृश्टीक ते टेंडर दितले म्हणून, आनी थंय तिकीट लावपाचो प्रपोजल आयलो, लोकांनी बोवाळ केलो, तेन्ना आमी ऑब्जेक्ट केल्लो आनी तेन्ना धर्मेंद्र शर्मा म्हणून एक चीफ सेक्रेटरी आसलो, ताणें ही प्रसाद स्कीम हाडली. ती आमकांय तेन्ना खबर नाशिल्ली. त्या टायमार मनोहर पर्रीकार दुयेंत आसलो. म्हाका याद आहा हांव ताजे बरोबर बसलां आनी ही स्कीम हाडल्या. स्कीम हाडटना स्किमीक कितें आहा एकूच पॉयंट, सिन्स यू हॅव गिवन सच ए बीग थिंग, तातूंत स्किमीक कितें म्हणटात ते, द मिशन ऑफ द प्रसाद स्कीम is to identify and develop pilgrimage tourist destinations on the principles of high tourist visits, competitiveness and sustainability in an integrated manner by synergizing efforts to focus on the needs and concerns of all stakeholders. A stakeholder concern म्हणतो इशू आहा. तूं म्हणटा की तुवें थंय ग्राम सभेक मिटींग घेतली, तुवें चर्चीक कॉन्फिडन्सान घेतले, हें स्टेक होल्डर कन्सर्न तुवें दाखयलेलो आहा. इशू एकूच कितें जाता, तुमचे डबल इंजीन सरकारान आनी तुमचें हें इंजीन जें आहा तातूंत भितर कोऑर्डिनेशन ना. तुमच्या टावन प्लॅनिंग मिनिस्टरान सांगलें की आपल्यान परमिशनूच दिवंक ना, एडमीट कर, आनी इट इज कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी. तूं त्या सायडीन आहा, हांव हे सायडीन आहा, म्हजें कर्तव्य जाता हें उलोवप. नंबर वन. सो तुमच्या भितरल्यान एक आयलें की तुमी जें कितें करता तें इल्लिगल ना. स्पीकर सर, हांव मातसो म्हाका डिस्टर्ब करचें न्ही कोणें, जें ना कन्फ्यूज करना हांव तुका, हांव सादें सांगता ना. तो ताणें सांगलें की तुमी परमिशन दिवंक ना, हें एक जालें. एक जातकर काबराल, डोंट टॉक इन बिटवीन, टेक दीस सिरियसली. सेकंड, इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. वर्ल्ड हेरिटेज सायट केन्ना जाल्ली? 1986. तेन्नाचे मागीर ASIचो रोल ते वर्ल्ड हेरिटेज सायटान इतलो व्हडलो आहा की इवन इफ द चर्च वॉन्ट्स टू डू समथींग, ASI कम्स एंड पुट्स हर्डल्स. हें तुका सगळें खबर आहा. स्पीकर सर, बेसिलिका ऑफ बॉम जेजूस, तूं बेजिलिया म्हणटा, बेजिलिका ती बेजिलिका ऑफ बॉम जेजू 1986 युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट जाली. आतां एक जातना कितें आहा, ASI मिटींग घेवन कितें सांगलें की वी शूड स्टॉप वर्क ऑर्डर. आनी तुजो धाराशिव जो ताणें तो तुजो हें काडला, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो काडला, ताणें लोवर ग्रावंड म्हणून केलो. लोवर ग्रावंड जेन्ना करता खंयच्याय वर्ल्ड हेरिटेज सायटान यू शूड अंडरस्टँड की तूं खणटा म्हणल्यार तुका कितें तरी मेळटलें आनी तें मागीर प्रॉब्लेम जातलो. सो म्हजो इन हायंडसायट, आय एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट इन हायंडसायट, इफ यू डीग एनी पार्ट ऑफ ओल्ड गोवा यू वील हॅव अ प्रॉब्लेम आनी तें मागीर बंद पडटलें. आमी हे प्रसाद स्कीम कित्याक हाडिल्ली? कित्याक वी डिडंट वॉन्ट टू स्पेंड गव्हर्मेंट मनी ऑफ गोवा अँड चार्ज द पीपल मनी टू एंटर इन. त्या टायमार कन्सर्न कितें आशिल्लो की जो कोण भितर येतलो ताका तिकीट लायतले ओल्ड गोवाक. गोंयचे सायबाक पळोवपाक तिकीट लागतली, हो इशू आशिल्लो. तुका याद आहा जाल्यार पळय. सो एक तुमचें चुकता कितें की ग्रावंड, लोवर ग्रावंड म्हणून जर तुमी घेतलो थंयच तुमी त्रासान पडले. लोवर ग्रावंड तूं गेलो, तुका कॅनन बॉल मेळ्ळे. आतां तुका आनी कितें मेळटलें? तुकाय खबर ना, म्हाकाय खबर ना, कोणाक खबर ना. सर एक मिनिट तातूंत कन्सर्न्स ऑफ स्टेक होल्डर्स म्हळ्यार कितें? पब्लीक सजेशन घेवपाची गरज आसता. स्पीकर सर, आतां हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर जें येता, हेरिटेज इंटरप्रिटेशन सेंटर जें येता 1295.70 स्क्वेअर मिटर.
हे तुवें लोअर ग्राउंड उडय लोअर ग्राउंड जेन्ना वतलो तुका प्रॉब्लेम मेळटलो आनी काम जावचें ना स्पीकर सर हाजे खातीर लोअर रानी फर्स्ट आणि सेकंड एक मिनट अशें आहा नाकाच लोअर ग्राउंड आणि कोणा करू लोअर ग्राउंडा खातीर इश्यू जाता लोअर ग्राउंड फर्स्ट लोअर ग्राउंड स्पीकर सर एक एक मिनट रोहन स्पीकर सर नाका ग्राउंडूय नाका अरे Opposition leader, तुझे calling attention, तू असं ह्या बरोबर रावन करूया म्हणून सारकें लोअर ग्राउंड नाका calling attention तुझे. तू mention करिना. अरे हे इम्पॉर्टंट मरे स्पीकर अरे सर important झालं तुका किती वेळ एकच मिनिट. स्पीकर सर हातून माइंड ओपन करून झाले स्पीकर सर Next calling attention, Sri. बॉन सध्या बॉन चांगलं मरे हय सध्या नाका ASI सध्या cultural मुखारी deposit नाका study करता हिंगा सगळे मेळा पयलींचे Leader of opposition, बॉल बी मेळा ऐक Opposition leader, तुझे calling attention. जोपर्यंत कल्चरल डेपोजिट स्टडीला 2 ते 3 महिने म्हणले Opposition leader. चर्च ऑथॉरिटी का बरं Opposition leader. स्पीकर तुझे सर calling attention mention करपाचें. कसं म्हाका बरें जालें जयन याद करून Yes, yeah, दिली enough. त्या टायमाची टॉपिक विच इज व्हेरी को रिलेटेड टू आवर डिस्कशन Yes, mention ते करा. फीस त्या टायमार टुरिस्टाक लागचे न्हय लोकांक भाविकाक लागचे न्हय ASI जो जागो पळयता विथ बफर जो नॉन बफर सगळे क्लियर करून Yes, सांगले clear पूण तो पॉइंट इज ऑल्सो टू बी नोटेड वॉट विजय Yes. सेड इन दिस पर्टिक्युलर Yes. Area Lema. Opposition leader. Opposition leader. होय तुझे calling attention mention कर. चीफ मिनिस्टर असो स्टेटमेंट करपी कोण रे सांगलें मरे. Because sir, आमी सांगले कल्चरल डेपोजिट ASI एक्झामीन करतली Elton. ताज्या मागीर ते रिपोर्ट तेणी बारीक दितले केलं ताज्या मागीर जातले काय जावचे ना ते सांगतले ताज्या मागीर चर्च ऑथॉरिटी परत उलयतले बस, बस. आणि डिसिजन घेतले दिलें. आता सध्या काम पण चल. बरें Yes. No. Area Lema. कसं Opposition leader. attention of the House is drawn as regards to the establishment of museum in honor of the renowned cartoonist and artist recipient Padma Shri, Padma Vibhushan and numerous awards from India, Spain, late Mario de Miranda would be a fitting tribute to his remarkable contribution to art and culture. The steps the government will take to ensure the formation of a committee consisting of art experts, historians and government officials to oversee this project, which would be responsible for checking the feasibility of the project, selecting a suitable site, and ensuring the museum accurately represents his legacy. Speaker sir, this government has utmost respect for the Padma Vibhushan, late Mario de Miranda, and fully agree that the state of the government museum is required to be set up in the honor of the late Mario de Miranda, depicting his artwork and which will be fitting a tribute to his remarkable contribution in the field of art and culture. Department of the Museum is already in the process of establishing state-of-the-art museum at Old Secretariat, Aldiadi Palace, and few galleries in this museum shall be dedicated slowly to the late Mario de Miranda. Government has already set up a committee to establish the museum at the Old Secretariat building in the following members. Okay, list Avedila, Taja Bhair, Speaker sir, in long run, we are establishing the full-fledged museum at Old Goa in our own land. Of Agriculture Department has given the separate 10,000 square meter of the land. He museum set up करपाक दिला. In future home museum थंयसर वतलो. तेन्नाय बी स्पेशल गॅलरी मारियो डी मिरांडाच्या खातीर आसतली. बट आतां एट प्रेझेंट आमी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट, स्मार्ट सिटी सगळी डिपार्टमेंटां थंयच्यान रिशेफल करून परत कला अकादमी हातून आयली. ती परत एकदा रिशेफल जो आहा पळय न्ही आमच्या ओल्ड सेक्रेटरीएट बिल्डिंगेन हो करता तेन्ना ताका एक गॅलरी जी स्पेशली आहा ती मारियो डी मिरांडा हाच्या खातीर आमी दवरता. स्पीकर सर, हें कॉलिंग अटेंशन एकदम गरजेचें कित्याक मारियो जुआंव कार्लोस द रोजारियो द ब्रिटो मिरांदा वॉज हिज फूल नेम एंड सगळे गोंयकार ताका मारियो मिरांदा म्हणून सारको तो फामाद आशिल्लो. एज अ कार्टुनिस्ट एंड अ पेंटर, स्पीकर सर, ही वॉज बेस्ड इन लुतोलिम, बट ही टूक गोवा, वयता थिंगा वेरेवर ही ट्रॅव्हल्ड, ही टूक गोवा विथ हिम. Anik आपले काम, he exhibited his works all over the world. Speaker sir, he exhibited his work almost in 22 countries. Anik
Mario de Miranda was a regular with many newspapers and magazines. Speaker sir, every week in the Illustrated Weekly of India, he was almost every day in the Economic Times, quite regular in magazines published from Mumbai such as Filmfare, Femina, and Current Magazine. Because Mario Miranda's work also appeared into international magazine contribution ashille, namely Punch, Lilliput and Mad. Anik burgyaचे illustration korpak, he illustrated many children's books. जायते भुरग्यांगेले book, जावं बाल भारतीचे textbook. Intunui his contribution is immense. Because jenna to barikse whenever he used to work, the cartoon or the painting had the stamp of Goa. Goinche stamp tejer astale. Anik गोयचे गांवाचे जे गोवन विलेज हे दाखोवप चित्र दाखोवप हे तेगेले एक फोर्थ आशिल्ले. इट वॉज हिज टीम इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी वर्क ही शोड ट्रू गोंयकारपण. स्पीकर आज जरी तो तेगेले बारीकशे कार्टून जे फेमस आहे और हिज पेंटिंग्स इफ यू लुक बी इट मिस फॉन्सेका बाय मारियो एस द वायब्रंट, dumb and humorous secretary Miss Nimbupani, and the memorable character minister Bandal Das. Ye tegele cartoon je tene kelle, these are some of the famous cartoons that he had done. Speaker sir, just a cursory and zorito tegele painting chuelar you could see Goa in it. Anik Mario de Miranda became synonymous with Goa and was integrated well in respect through several fields, several subjects, जावं social, cultural, जावं business or political. Speaker sir, सदांच Mario Mirandaचे जेन्ना चिंतताय तेन्ना you will look at him as he's witty and he gave an audience every day a quota of their smile. सदांच तो लोकांक हांसयतालो. एकिद्याक हांसयताले Speaker sir, जेन्ना it is rare today that people laugh, but Speaker sir, the first thing that people used to do was open the newspaper and read the cartoon by R.K. Lakshman and Mario de Miranda. आणि आसोन जाल मुटरी मागीर दुसरे पेज ते चोयताले. स्पीकर सर, when the new municipal market पणजेच्या गांवांत जेन्ना बांदपाचो प्रयत्न जालो and when it was inaugurated in 2004, Mario Miranda was invited by Manor Parrikar and to paint a mural on the wall. आणि त्या वेळार स्पीकर सर जेन्ना तो थिंगा इनॉग्रेशनाक गेलो, he was delighted how the new complex had turned out, and he didn't even charge, he refused to charge any fees from the state government. Speaker sir, on his retirement, Mario Miranda made his ancestral house his home. And a Koro Goinkar, he loved good food, wine, and was tied to his intrinsic Goan culture of live and let live. Speaker sir, आज बारीकशें जरीतोर आमी जेन्ना Mario Mirandaचे उलयतना, we have to note that Mario de Miranda did not laugh at the people. He laughed with the people. Speaker sir, he spoke for the masses and laughed with the masses. This is something that that showcases his true caliber as a true Goinkar. Speaker sir, I strongly urge that the Honorable Chief Minister has said that they are dedicating a place for the museum, the old secretariat. But Maka Dista, Speaker sir, this honor was long overdue, but this is something that is the least that we could do. I believe that the committee they put to whatever has been asked, government officials to oversee this committee, feasibility, selecting a suitable, possibly a permanent site to Agriculture College Mutti, it will take a lot of time. But now, if in the legislative secretariat, if you give a space dedicated, a permanent space which you do not shift, because when there is artwork, there's a lot of things involved. So, Maka Mukhil Mantrik sangpak jai ki for the to make sure that Mario Miranda's legacy and the work that has to be preserved and passed to the future generations for learning and acquiring knowledge. So, I ask the Honorable Chief Minister to take note of this. Thank you, Speaker. Stand by in support of the calling attention
presented by Shri Yuri Alemo. Speaker sir, जे भाशेन सांगलां मारियो गॅलरी जी आमगेली एक गोवन हेरिटेज आनी कल्चर जी दाखयता आनी भुरग्यांक उगडास करपाक जे ड्रॉइंगांतल्यान हे एक व्हडले मनशान एक नांव दवरलें आहा. ही वॉज बॉर्न इन 1926. 2011 he passed away, and in this period Padma Shri ताका मेळ्ळें in 1988, Padma Bhushan मेळ्ळें ताका 2002, and after he passed away in 2012 he got the Padma Vibhushan. He coming from this local area, गांव आसून लोतोलीचो एन्सेस्ट्रल होम आहा ते गेले. आज जेन्ना आमी तेज नांवाचें एक म्युजियम करपाक प्रपोज केला, म्हाका दिसता दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दॅट दी LOP हॅज प्रपोज्ड. आनी आमी एज part of this legislative assembly, we not only support, but we would like to make sure that these things go to a logical end. आज जेन्ना हो जागो ओल्ड सेक्रेटरीएट बिल्डिंग जे आयडेंटिफाय करून हिंग करपाक जेन्ना आज हिंग आमकां एश्युरन्सीस दिल्या की हेजेर ही कमिटी काडून हिंग डेडिकेट जातो म्हणून हो जागो, तेज भायर हे म्युजियमांतल्यान म्हाका दिसता हो आर्ट कल्चर जो आहा आनी हे ट्रेनिंग जे आहा मुखावयल भुरग्यांक तेका फॉलो करपाक हें एक गरजेचें. आनी हे म्युजियमांतल्यान एक ट्रेनिंग करपाक हो कल्चर मुखार व्हरपाक ही जी टॅलंट आहा आर्टिस्टाली म्हाका सुद्दां प्रोमोट करपाक वी हॅव टू लूक इन टू अ म्युजियम कम ट्रेनिंग सेंटर वेर दीस आर्ट कॅन बी promoted, where this art can be taught to more children, and it will be one of the best museum come training center of art where children will be taught, and it could be one of the best in Asia, because जे मारियो दे मिरांदा गे आर्ट जे आहा जे तें ड्रॉइंग कोण दवरलो हांवें म्हाका दिसता नॉट ओनली इन इंडिया बट एंटायर एशिया वी कुड promote this entire museum as well as the training center which will come to make more and more talent grow and to ensure that we have more and more Mario de Mirandas in the coming years. Vijay. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention moved on Mario de Miranda. Speaker sir, Mario Miranda म्हणटा तो एक legendary cartoonist, एक व्हडलो मनीस जो पद्मश्री पद्मभूषण आनी पोस्ट्युमस पद्मविभूषण जालो. ताका स्पीकर सर एक कल्चरल आयकॉन म्हणून अशें वळखताले. आनी एक तो विज्युअल हिस्टोरियन. आमचें जेन्ना पयलें इलेक्शन आमी जिखल्या तेन्ना डिसेंबर 11 तारखेक तो 2011 भायर पडलो. तेन्ना आमची कॅम्पेन बी चालू आसली आनी हांव ताच्या मरणाक गेल्लो. मरण खंय जाल्लें? मठक्रमस्थ हिंदू सभेचे हिंदू क्रेमिटोरियमान मारियो मिरांदाचें मरण तो क्रेमेट जाल्लो. सो म्हाका ताजे वयल्यान चड याद येता की इलेक्शनाचे दीस आशिल्ले डिसेंबर ऑफ 2011. फेब्रुवारीन कितें तरी आमचें इलेक्शन जालां. सो हीट ऑफ द इलेक्शन. स्पीकर सर, तो एक व्हडलो मनीस आनी गोंयकारपणाचो एक प्रतीक दाखयतालो. कितें तें एक याद उरपा खातीर दाखयतालो. पूण एक हांव सगळ्यांनी ताजे वर्च्यूज सांगले. हांव एक मातशें तुमकां अलर्ट करूंक सोदता. एकूच की ह्यो गॅलरीज ज्यो आयल्या मारियो मिरांदा सीएमान हें आयकुचें. मारियो मिरांदाच्यो खूब गॅलरीज आहात. गॅलरीज म्हळ्यार कितें? थंय ताजें फॅमिली रन ट्रस्ट आहा, मारियो मिरांदा ट्रस्ट म्हणून. ते टी शर्ट विकतात, ते मेमोरेबलिया विकतात. सो तुमी कितेंय जें सेट करता तें तांकां फॅमिलीक विचारून करा. कित्याक नॉर्मली कितें जाता, म्युजियम जेन्ना करता तेन्ना म्युजियम टेक्स ऑल रायट्स over creating this memorabilia. This family trust will be depriving them of the benefits. Mario Miranda तांचो वंशाचो आनी तांकां कितें तरी फायदो जाय म्हूण ते हो धंदो केल्लो आहा तांणी. म्हळ्यार दे गॉन कमर्शियल. इन दॅट वी हॅव टू आस्क. नाजाल्यार आमी ओगीच आमचो एक हें करून पॅरलल मेमोरेबलिया येवपाक लागत आनी तांचें आहा तें फोंडान पडत. सो स्पीकर सर, हांव म्हणटा तें इतलेंच की जें कितें करता तें तांचे फॅमिलीक कॉन्फिडन्सान घेवन करचें. ताका एक व्हडलो मॉन्युमेंट डिजर्व जाता, एक व्हडलो गोंयकार. आनी ताची जी स्टायल आशिल्ली ती स्टायल म्हाका दिसता खूब कडेन कॉपी जाता. पूण ती कॉपी जावपाची गरज आहा, कित्याक ती गोंयकारपणाची प्रतीक आहा. आनी म्हाका दिसता की ताजे ट्रस्टाक विचारूनच कितें करपाचें आहा तें करचें. Shri Kruslo. Speaker sir, I rise to support the resolution moved by LOP Yuri Alemo, demanding a museum
in honor of world-renowned artist Mario Miranda. Speaker Sir, Goa has produced many stalwarts in the field of art and culture. Many of them have brought fame at the global level. Late Mario Miranda is one of such great goals. He has produced several artworks and has inspired many artists. His creations are very popular. Lot of art lovers and even common men relate Mario Miranda to Goa, and hence it is important that a museum in his name be opened in Goa to preserve and conserve his memories and his artworks. From voting till the time it is? Consider, sir. स्पीकर सर, मारियो दी मिरांडा हांच्या विशयी सगळे जाण उलयले. पद्मविभूषण, पद्मश्री हे सगळे अवॉर्ड तांकां मेळ्ळा. तांच्यांनी गोंय पुराय ग्लोब म्हणजे 22 पेक्षा चड कंट्रीनी तांच्यांनी पावयल्या. आणि विजय सरदेसायान जशें सांगलां तशें तांचे ट्रस्टी जे आसा ते पर्सनली म्हाका येवन मेळ्ळे आनी पर्सनली मेळून तांच्यांनी इंट्रस्ट दाखयला की म्युजियमाची एक गॅलरी तांच्यांनी म्हाका लेटरूय दिला. एलओपीन आज मांडलात बट तांच्यांनी स्वता लेटरूय दिला आनी विथ देअर परमिशन्स म्हणजे आमी गॅलरी जाल्यार कशा पद्दतीन गॅलरी घालपाची हे तांच्या परमिशनानूच ते करता. कारण ते स्वता येवन म्हाका मेळूनय गेला आनी तांच्यांनी सांगलां आमी परमिशन दिता म्हणून. आमी सुरू करता आसतना आमी तांच्या जे ट्रस्टीज आसा ताचे फॅमिली मेंबर्स जे आसा पळय तांकां विश्वासान घेवनूच आमी ही गॅलरी एस्टाब्लीश करता. तो पर्सनली म्हाका मेळून गेला. त्या खातीर गोंयकारांक इन फ्युचर फक्त आनी तें म्हटलें की ते आर्ट वर्क शिकोवचे आनी हे ते डेफिनेटली आमी म्हणजे तोय कशें आतां ते आर्ट गॅलरी थंयसर जावची ना. म्हणजे आर्ट गॅलरी जाता थंयसर शिकोवप जावचें ना. बट तुवें म्हटलां तो वेंदीन जें सांगलां पळय न्ही, कारण ते आर्ट आतांच्या नवीन भुरग्यांक येवपाक जाय म्हणून आमी आमची आर्ट कॉलेज आहा पळय न्ही थंयसर तशा पद्दतीचो प्रयत्न करता की तांच्यांनी मारियो मिरांडाचो म्हणजे रिप्लिकेट त्या पद्दतीचें आर्ट शिकोवचें तें आमी करूं शकता. बट एक बरी गजाल की ह्या निमित्ताक मारियो मिरांडाची गॅलरी जाली काय म्युजियमांत लोक येवपी स्पेशली आनिकूय चड वाडटले, वचून ते मुद्दामून पळयतले हाजी म्हाका खात्री आसा. त्या खातीर आतां आमी ओल्ड गोवा करतले बीन ते मागीर, बट आतां जस्ट म्हणजे आमी रिवायम्प करपाक घेतला तेन्नाच तेजी डेडिकेटेड गॅलरी जी आसा पळय न्ही ह्या वर्सभराच्या भितर जातली हाजी हांव खात्री बाळगिता. येस फुडें वचया. विदीन अ इयर पूर्ण म्युजियम तो विदीन अ इयर जातलो. या फायनल हय हय. फुडें वचया. 2024-25 वर्साच्या अनुदानीत पुरवणी मागण्यो तिसऱ्यो बॅच सादरीकरण आसोबास आनी मुद्दाम. मुख्यमंत्र्यान 2024-25 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो तिसऱ्यो बॅच मांडचो. माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I present the supplementary demand for the grant for the year 24-25 third batch. आता आमी 24-25 वर्साचो अनुदानीत पुरवणी मागण्यो तिसऱ्यो बॅच चर्चेत आनी मतदानात घेवया. आता मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa appropriation bill. ना ताज्या पयलीं उलोवपाक ना. तुमी कंप्लीट करा. आता हांव 2024-25 वर्सा अनुदानीत पुरवणी मागणी तिसरे बॅच सभागृहात मतदानात घालपा खातीर मतदानाक इंट्रोड्यूस लीव मागता. इंट्रोड्यूस करपाक बिल मागीर येता. Leave to introduce the bill. Now I will put the supplementary demand for the grant for the year 2024 third batch. This is the vote of House. Those who favor may say aye. Leave for leave to leave. Yes. Sir, supplementary demand. हय Supplementary demand. मागीर बिल येतले. Aye. हय येतले मागीर येतले. इंट्रोड्यूस ग्रांट टू इंट्रोड्यूस. Yes, sir. हय हय. It is leave to introduce. Yes. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान जालें. 2024-25 वर्सा अनुदानीत पुरवणी मागणी तिसरी बॅच मान्य जाली. आता बिल. गोंय विनियोग विधेयक क्रमांक 2 2024-25 वर्साच्या अनुदानीत पुरवणी मागण्यांचे खातीर तिसरो बॅच मांडपा विचारान घेवपा खातीर आनी मंजूर करपा खातीर आता मुख्यमंत्र्यान गोंय विनियोग विधेयक 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request leave to move the motion to introduce the Goa Appropriation Bill 2025. प्रश्न असो आसा विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आता मुख्यमंत्री विधेयकात मांडचें. Sir, I introduce the Goa Appropriation Bill 2025. गोंय विनियोग विधेयक 2024 सभागृहात मांडला. मुख्यमंत्री विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move that the Goa Appropriation Bill 2025 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा. आता उलय. उलयता
कोण उलयता हां पुढे स्पीकर सर सरकारान म्हाज्या आयकुपाची संवय घेवपाची हा तुमकां जी आयकुपाची संवय गेल्या म्हणून तुमी चुक्यो करतात तुवें मधून सगळें सारकें केलां तुवें आयकूंक ना म्हणून चुकी केल्या तूं तुजो फुडें बसता तो कोण आयकना सारकें तो म्हणटा दिवंकूच ना म्हणून तुवें दिला हें असलें तुमचें चलना स्पीकर सर तुजें सारकें आहा हें खतखतेंच सो आतां हे खतखतेचेर थोडे वेळ उलोवंक दी काल बेल मारली तर रोखडीच ती मान्नाकात कित्याक हे फक्त ताणें इलेक्ट्रिसिटी आनी PWDचे डिमांड जाल्या पूण खूब वस्तू अश्यो म्हाका दिसता ज्यो ह्यो 3 म्हयन्यान जावंक जाय आशिल्ल्यो आनी ज्यो एक मिनीट आयकुपाचें मातशें आयकून घेयात आयकूंक नाका जाल्यार जावपाचें ना स्पीकर सर कशें जाता स्पीकर सर आतां स्पोर्ट्स आहा काल आमकां गोविंद गावडे सारको असो दिसता म्हणून सांगता हांव स्पोर्ट्स स्पीकर सर गोंय जाल्लें हांगा जेन्ना नॅशनल गेम जाली तेन्ना गोंय 9वें आयलें उत्तराखंड जालें तेन्ना गोंय कितल्यावें आयलें 27वें आयलें अशें एक वर्सान ढापकन कशें पडलें शेअर मार्केट जालें मरे हें म्हाका कळना अशें पळपाक शकता एक की तुमी गोंयान जिखपाक जाय म्हणून प्लेयर भाड्याचे हाडले आनी उत्तराखंड व्हरपाक विसरले स्पीकर सर हे सरकार केन्ना केन्ना विसरता म्हणून हांव ओगी याद करून दिता कांय ना तशें कांय ना सरकारान स्पोर्ट्स डिवेलप करपाकूच जाय आनी स्पोर्ट्स डिवेलप करतना काल हांव गोविंद गावडेक हांव मेळिल्लो एक कारणा खातीर की सगळ्यात व्हडलो स्टेडियम म्हज्या मतदारसंघात आहा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो मोंत क्रुजान केलो त्याचे खातीर मोंत क्रुजाचो एक कितें तें स्टँड घालचो म्हणून मुखेलमंत्र्यान उतर बी दिलें आतां थंय ओरिजिनल जे मूळ गोंयकार आशिल्ले ते थंय ओरिजिनल इनहेबिटंट्स आशिल्ले 1986 थंयचो आमदार लुईजीन फालेर आहलो तो आनी तेन्नाचे मोनिका डायस खंय गेली आनी ताका व्हरून सायडीन बसयली ही आतां कोण मूळ गोंयकार स फॅमिली ताका थंय दवरली 86 आज मेरेन तांकां मालकी हक्क ना दे आर स्टेईंग व्हेरी नेक्स्ट टू द वॉकिंग ट्रॅक ते पळय हे कॅरम बिरम आहा ती तांकां घर वाडूंक मेळना तांकां मालकी हक्क ना स्टेडियम वयर आयलो स्टेडियमाचेर IPL जावपाक लागले स्टेडियमाचेर कोट्यांनी रुपया मोडले आमी रिनोवेट करपाक आनी कितें मोडीत आहा पूण तांकां तांचो रायट मेळपाक जाय कित्याक तांचे जमनीचेर तो स्टेडियम जाला सो स्पीकर सर हांव एक डिमांड करता हांगा जो हांव काल करपाचो आशिल्लो की तुवें हें कन्सिडरेशनान घेवचें तांकां मालकी हक तांचो दिवचो ते मूळ गोंयकार ST कम्युनिटीचे लोक स फॅमिली आहा स्पीकर सर आज PWDचे डिमांड आयल्या वॉटर इम्प्रुवमेंट जावचें उदकाचें जावचें म्हणून काल आमी कॉलिंग एटेन्शन घालें म्हणून हांव तें रिपीट करना फक्त एक आहा की साळावलीचे 48 MLD काळे नदयेन आमी घालतात आनीक 41 MLD तिसवाडी बाळदेज आनी पेडण्यां कमी जाता हाजेर कितें जाता साश्टीकारांचो भंय की जे साळावलेचें उदक आमकां येवपाचें आसलें तें थंय वता आनी थंयचें उदक जें म्हादयचें येवपाचें आहा तें बंद जावपाचें आहा म्हणटा आमकां फियर एंड एन्जायटी आसा आनी जस्टिफायड आसा आनी गणेश गांवकार जो हांसता म्हळ्यार ताका म्हाका दिसता तातूंत तथ्य आसा स्पीकर सर आतां देव आनी धर्माच्या नांवान उदर रोहनान सांगलें सामान्य लोकांक खुबळून घालपाचें खूब जाण करतात पूण सरकारूय करता हें म्हजो चार्ज आहा आनी देव आनी धर्माचें रक्षण करते हें अशें फक्त तुमचोच सरकार असो तुमी देखावो करता स्पीकर सर वास्तवांत कितें आसा की राज्यांत वाठाराचे राखणदार म्हणून आशिल्ले तांकां पसून सरकार रक्षण दिवंक शकना ही खरी परिस्थिती आहा हे जे शिमेकार म्हणून आशिल्ले हे राखणदार म्हणून मानताले तांकां तुमी राखण दिवंक शकना आनी तुमी म्हणटात की तांचे हें वाडलें म्हणून ती कितें ODP बार्देसांची ODP वाडटा इजी वाडटा ती हे विलेजीन येता आरपोरा येता हे पार्रा येता तशी ती ODP वाडली आनी राखणदार वाडलो स्पीकर सर अशें जावंक शकना म्हणून हांव याद करून दिवंक सोदता मुखेलमंत्र्याक 30 मार्च 2022 मुखेलमंत्र्यान प्रोविजन केलें 20 कोटी रुपयाचें टू रिबिल्ड टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड बाय द पोर्चुगीज स्पीकर सर ताजे मागीर पुर्तुगालाक गेलेय बी पळोवपाक कितें रिसर्च करपाक पूण कांय जावंक ना अजून कांय पयशे 1 रुपया मोडूंक ना आतां ते पुर्तुगेजान मोडिल्ली ती सोडूच आतां तुमी मोडिल्ली ताजेर तरी पयशे मोडा इतलो म्हजो रिक्वेस्ट आहा रिक्वेस्ट न्ही डिमांड आनी म्हाका खात्री आहा की रोहन सपोर्ट करतलो कित्याक तो डिमांड ताजे मतदारसंघांतलो पयले तुमी ताजे हातून पयलो फाट थंय मारिल्लो आहा
बोणी थंय केल्या देवळां मोडपाची तर थंय तरी तुमी मातशे मोडात म्हळ्यार पयशे मोडून देवूळ बांदात. स्पिकर सर, एक स्पिकर सर पुतळे येतात न्ही. आतां पयर हांव आशिल्लो, सुभाष फळदेसाय आशिल्लो, तुमचो प्रेसिडेंट बाब दामू नायक आसलो. आमी एक व्हडलो शिवाजीचो पुतळो, छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो बांदलो आमी हावजींग बोर्डान फातोर्डा मतदारसंघात लागींच. आनी हो आमचो रेजिनाल्ड बाबूय आसलो. तो पुतळ्याचे एरिया जी जमीन आहा ओन्ड बाय मुसलमान, ती परमिशन ताजे कडच्यान हांवें घेतलें. रिझोल्युशन म्युन्सिपालिटीचें घेतलें, परमिशन ताजें घेतलें आनी लिगली बांदलें आनी सारको बरो पावरफूल बांदला. तुवें बरो पावरफूल बांदला, पूण तुजो तो वांकडो ते सायडीन एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक राखता सो दिसता शिवाजी. तें अशें दिसता, तें कळना म्हाका कितें तें वचून कसल्यो दिशा ह्यो लोक पळयता ती दिशा बरें. स्पिकर सर, ही आमची दिशा खंय पावल्या ती म्हाका कळना. पूण एक हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन, पुतळे आयले खूब, आतां शूड देर नॉट बी अ पॉलिसी टू से वेर द स्टॅच्यूज कॅन कम. स्पिकर सर, अशें जर पुतळे खंयी येवपाक लागले आनी जर पॉलिसीच ना आनी गायडलायन्स ना जाल्यार हे पुतळे कॅन बिकम अ सोशल मॅनस. हें कशें जालां तें पळय. गेल्या वर्सा सिंधुदुर्गान एक भव्य शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू पडलो बिकॉज ऑफ पुअर कन्स्ट्रक्शन. आतां कोण सर्टिफायड दिता की इतले स्टॅच्यू जे गोंयांत आयल्या ते बरे म्हणून, ताजें मटेरियल सारकें म्हणून कोण सांगता? स्पिकर सर, हो सेफ्टी रिस्कूय आनी हो एक व्हडले मनशाचो व्हडले एक जो आमी दैवत म्हणून मानतात ताचो अपमानूय बी तो. सो हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन, जे भशेन तुवें स्टॅच्यू बांदल्या तुजे टर्मान, आतां एक पॉलिसी हाड टू रेग्युलेट द नंबर ऑफ स्टॅच्यूज, जाल्यार खंयी येवपाक लागतले. गेले खेपे पळयलें आमी कोणाचे तरी रियल इस्टेट करपाक थंय घालप मदीं आनी पुलीस आतां थंय राखचो पडटा स्टॅच्यू. सो अशें जावन फावना स्पिकर सर. आतां तुमी म्हणटाले विजय उलयता बरें कापायतात म्हणून फाल्यां हाका मारूंक मेळटा म्हणून, रातचो वचून गाळ्यो मारूंक मेळटा घरा म्हणून. खरें सत्य उलोवपाक भिवूंक जायना. ताजे खातीर हांव उलयतां आनी म्हाका दिसता हें तुमकांय दिसतलें की हें सत्य म्हणून. स्पिकर सर, धर्म, कल्चर आनी हेरिटेज ही आमी सेलिब्रेट करूंकूच जाय. स्पिकर सर, मुखेलमंत्र्यान म्हणलें टुरिस्ट आर एट्रॅक्टेड ओन्ली टू बीचीस, used to be attracted. Now it is our duty to bring them to temples. हें खंय म्हणलें मुखेलमंत्र्यान? हें म्हणलें ताणें OCCON 25 म्हळ्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी गोवा. थंय मुखेलमंत्र्यान टेम्पल टुरिजम प्रमोट केलें. अरे, हें म्हाका कॉमीक लागता. हो एनवायरमेंट मिनिस्टर आयकता पळय, ओशनोग्राफी आनी टेम्पल टुरिजमाचें कितें कनेक्शन तें? स्पिकर सर, 88 प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूशन आयिल्लीं आनी थंय आयकतात ते आमचे मुखेलमंत्री म्हणटात टेम्पल टुरिजम इन ओशनोग्राफी. आतां तें कशें लागता तें म्हाका कळत ना. स्पिकर सर, एक हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन, एक सेक्शन ऑफ ट्युरिस्ट येतात जे स्विमसूट घालून बिचार वचपा खातीर येतात, ते तुवें एक्सेप्ट करूंक जाय. सेक्शन ऑफ ट्युरिस्ट येतात धर्मा खातीरूय येतात, पूण धर्मा खातीर येता तेन्ना हांव रोहनाचें एटेन्शन हाडूंक सोदता ती एकादशा तीर्थ सर्कीट म्हणून. आतां स्पिकर सर, हे एकादशा तीर्थ सर्कीट म्हणटा ते खंयच्यान सुरवात जाता? परशुराम मंदिर पैंगिणी, शांतादुर्गा कुंकळीकान फातर्पा, दामोदर टेम्पल जांबावली, हरी मंदिर मडगांव, म्हाळसा देव माड्डोळ, मंगेशी, महागणपती खांडोळा, सप्तकोटेश्वर नार्वें, दत्त मंदिर सांखळी, ब्रह्म टेम्पल आनी महादेव टेम्पल तांबडी सुर्ला. 11 देवळां आनी नॉर्मल तुका एक हें आहा तुमचो एक ऑथॉरिटीव स्टडी की म्हणटा 3 ते 4 दिसांचो एक विजीट आसता. 3 ते 4 दिसान अशें जर वचून गेले, पैंगिणीच्यान येत रावले, खंय पावतलो तो ट्युरिस्ट? मरतलो मरतो तो, सोमतो वयर वतलो तो आनी देवा कडेच पावतलो. ही अशी 11 देवळां फास्ट वतात, तो विश्वयुध्दा भशेन फास्ट, ही कॅनॉट फ्लाय देर. तो तशें करूंक शकना. तो बावडो सादो गाडयेन वतलो आनी खोसतलो. सो स्पिकर सर, हांव मागता की अशें जर हाजेर मातसो विचार तुमी करचो. विचार कित्याक करचो? नाजाल्यार एक सर्कीट कंप्लीट जावचें ना. हें फकत नांवा खातीर अशें जातलें. स्पिकर सर, आनी एक विठ्ठल मंदिर म्हणून कॉमान आहा, एक देवूळ आहा कॉमान मडगांवां, जाका 100 वर्सांची परत चड इतिहास आहा. तो तुवें आजून कित्याक चुकलो तो म्हाका कळूंक ना. तो मातसो विचार, केन्ना दुसरे दाव विचारल्यार कळटलें. स्पिकर सर, मुखेलमंत्र्याक खुबदां संवय आहा की तो म्हणटा की पुर्तुगेजाचे सिंबल आहा ते सगळे काबार करून आमी एक नवी स्टार्ट करपाक जाय म्हणून. आतां स्पिकर सर, म्हाका एक बरें दिसलें की तुमी पुर्तुगालाक वचून गोंय तुमी हें करपाक लागला, मार्केट करूंक लागले.
गोविंद गावडेक पुर्तुगालाक गेलो तो बरो लिस्बन पोर्तो गेलो बरें जालें आनी आतां हें आनी फुडें मुखेलमंत्र्याक तूं सांग तें भाशण दिवपाचें बंद कर कित्याक पुर्तुगेजांनी हाडिल्लीं टोमाटां आमी खातात पुर्तुगेजान हाडिल्लीं स्पायसीज आमी एन्जॉय करतात सो ते आनी उलोवपाचें आर्किटेक्चर काय बरें म्हणटात पयर तुमी जी PWDन तें हें केलां काय स्मार्ट सिटीन केलां हाणे तें पणजे पाट्यार दिसता तें बरी दिसता बिल्डिंगां सो आय वूड लायक टू प्रेज यू फॉर दॅट इज नॉट हांव क्रिटिसायजूच करपाक येवंक ना बरी दिसता बिल्डिंग पूण पोर्चुगीज आर्किटेक्चर तें वचून काबार करची पोर्चुगीज म्हणलें म्हणून सो स्पिकर सर आतां हांव कोंकणी भाशेचेर येता स्पिकर सर 99 पोस्टमॅन हाडले महाराष्ट्रांतल्यान 99 पोस्टमॅन 99 पोस्टमॅन हॅव बीन ब्रॉट फ्रॉम महाराष्ट्रा टू वर्क इन गोवा आतां गोंयकार वचून महाराष्ट्रान पोस्टमॅन जावंक शकता म्हाका प्रश्न पडटा स्पिकर सर रोहन खंवट्याच्या मतदारसंघात पेन्या द फ्रांक म्हूण आहा ताणें जर वाचलें पेन्या द फ्रांक तो सोमतो फ्रांसाक धाडटलो लेटर फ्रांसाक धाडटलो तो आनी म्हणटलो हें कितें काय सांताक्रूज वाचल्यार सांताक्रूज बॉम्बे धाडटलो अरे महाराष्ट्रांतलो पोस्टमॅन तो ताका कितें खबर आहा हांगाचें पेन्या द फ्रांका तो सामको फ्रांका धाडटलो तुका ताका कितें कळटा तें महाराष्ट्रांतले पोस्टमॅन येवन हांगा कितें करतले स्पिकर साहेब आतां तशें डायरेक्ट महाराष्ट्राचो मॉडल कॉपी करून नाकात आमी आमचो मॉडल क्रिएट करपाक जाय स्पिकर सर आतां मोविंग गुजरात आयला तो सुशेगाद आहा ताजेर कोण कांय उलयना 108 प्रपोजल IPBचे एप्रूव केले 2019 आज मेरेन फक्त 19 कन्स्ट्रक्शनान घेतल्या 13 कंप्लीट जाल्या हे फिगर आनी हे फिगर तुवें आन्सरान दिल्ले आहा स्पिकर सर सरकारा कडेन इन्फॉर्मेशन ना की कितले स्मॉल मिडियम आनी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज IDCन एप्रूव केल्या म्हणून म्हाका उत्तर दिलां 179 प्लॉट्स हॅव बीन अलॉटेड स्पिकर सर हांव रियल इस्टेट कंपनी न्ही आनी तुमी रियल इस्टेट कंपनी न्ही कितले प्लॉट अलॉट केले म्हणून हांव विचारता कितल्यो कंपनी सुरवात जाल्यो कितले तुमी नोकऱ्यो क्रिएट केल्यो आनी कितल्यो नोकऱ्यो तातूंत गोंयकार कामाक लागले हो मेन प्रश्न येता स्पिकर सर आज एक तुमी आन्सर म्हाका दिल्लें आहा की 1/3 बाबूश मनसरान दिला की 1/3 ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन द गोवा फोर्स आर गोवन्स which means 2/3 are non-Goans. So परिस्थिती पळया मरे तुम्ही 2/3 are from outside the state. गोंयच्या मनशाक नोकरीच मेळना तुम्ही इंडस्ट्री हाडटा तातूंत स्पिकर सर ताजे खातीर तुम्ही म्हणटले आमी नवें बील हाडला म्हणून काल पूण तें बील पसून तुम्ही हाडटा तें अल्ट्रा व्हायरस हाणें काल दिसान सांगिल्लें आहा तुमकां हाव यू ऑल आर नेगेटींग अ सेंट्रल लेजिस्लेशन वीच यू डोंट हॅव अ रायट स्पिकर सर आतां एक सादे इक्वेशन आहा 2914 employers have uploaded data towards 1,28,956 employees, indicating 44,978 as Goan domicile and 83,978 as others. So clear cut आहा की गोंयान इंडस्ट्री हाडून पसून गोंयकाराक हातूंत नोकऱ्यो मेळना सो इंडस्ट्री आनी कॉमर्स हो जो पोर्टफोलिओ तुम्ही चलयतात तातूंत गोंयकारांक कितें फायदो जाता हें तुमी चिंतपाची गरज आहा म्हादयचे स्पिकर सर एक उतर गव्हर्नराच्या एड्रेसान काल नाशिल्लें आनी म्हादयच्या हाजेरूय हे सप्लिमेंटरी डिमांडान एक उतर ना सो हाजें कितें म्हादय म्हणटा आपल्या माय पळयता तिचेर पडटा गाय दुख्खान खंय तळमळटा ती म्हणटा पळय हाय हाय स्पिकर सर कर्नाटकान खंय फॅब्रिकेशन प्लांट घाला नेरसे म्हणटा थंय सरकार चुप्प आहा कर्नाटकान टेंडर केलें काम म्हादय डायवर्जनाचें सरकार किन्न क्वायट सारको पिन ड्रॉप सायलन्स स्पिकर सर एनवायरमेंटाचेर उलयतलो जाल्यार आलेक्स सिगर म्हजो फ्रेंड म्हणटा ताका सोडटा म्हणटलें जाता तशें ना गोवा एक्शन प्लॅन फॉर क्लायमेट चेंज म्हणटा ताचें उतर ना गव्हर्नराच्या एड्रेसान हातूंय तुवें कांयच करूं ना एक उतर ना एक पयसो ना तुका स्पिकर सर ग्रीन सॅस म्हणटा ते तूं घेवपाक न्ही तुमी फिक्सिंग केलां थंय की ग्रीन सॅसाक थंय येवपूच ना आनी जिन्नालान ते पयशे ताका माफ करप लास्ट टायम हांवें क्वेश्चन घाल्लो की जिन्नालान कोळसो एक्स्ट्रा हाडलो ताजें कितें केलां काय म्हणून ताजी एक्शन कितें केलें ती मागीर तूं सांग म्हाका स्पिकर सर आज अशें दिसता की एनवायरमेंट म्हणटा पोर्टफोलिओ NGT हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्ट चलयता मंत्री चलयना अशें दिसता आनी तूं म्हाका सांगचें ना म्हणून तशें तें स्पिकर सर आतां टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचेर जाता काल हांव उलयतना एकल्यान घाल्लें वाय नॉट टॉकिंग ऑफ टावन प्लॅनिंग कळ्ळें तुका न्ही तो हो म्हजो सोयरो असो कसो तो आतां ताजेर सांगता स्पिकर सर कालचे गव्हर्नर भाशणान आनी आयचे सप्लिमेंटरी डिमांडान रिजनल प्लॅन
टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग, स्मार्ट सिटी आणि अर्बन प्लॅनिंग म्हणटा जे उत्तर ना म्हळ्यार हें सगळें सोडपाचें, हाजेर उदक सोडपाचें आमी गोंयांत काय कितें. स्पिकर सर, खूब आमी सेक्शनां हाडलीं, जी सेक्शनां आतां कोर्टान गेल्या आनी मंत्र्यान काल उत्तर दिलां की सब ज्युडीस आपूण आन्सर दिना म्हणून. 17(2), 39(a), ODP सगळें आहा. स्पिकर सर, आतां कोर्टा खातीर आमकां तुमी उत्तर दिना, पूण हाजे सेक्शनाचो अचिवमेंट कितें हो म्हाका दिसता मंत्र्यान एक फिक्स करपाक जाय की हें आपल्यान केलें आनी हो गोंया खातीर फायदो जालो. खंयचेंय तुमी लेजिस्लेशन हाडटा ताजो गोंयाक फायदो जावंक जाय आनी इनिशियली आनी फायनली एक गोंयच्या बऱ्या खातीर तें मेजर आसपाक जाय. म्हणल्यार प्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणटा गोंयान येतलें काय कितें, काय कशाय कश्यो गांव वाडटले, गांव सिटी जातल्यो. मुखेलमंत्री म्हणटा मेट्रो हाडटा म्हणून. मेट्रो हाडपाक पॉप्युलेशन चड जाल्लें जाय. म्हणल्यार गांवाच्यो आमी सिटी करतात काय कितें, तसो तुमचो प्लॅन आसा काय कितें, हें सांगपाची गरज आहा. स्पिकर सर, आतां कितें जालां, ODP म्हणटा त्यो ज्यो गांवांनी केल्या त्यो ATM जाल्या. ODP इक्वल टू ATM. आतां कशें तें रोहनाक खबर आसतलें काय नकळो हांव तें. एनीवे स्पिकर सर, फॉरेस्टाचेर येता हांव. 44% ऑफ गोवाज फॉरेस्ट काल टायम्स ऑफ इंडियाचेर हांवें वाचलें आर हायली ससेप्टेबल टू फॉरेस्ट फायर्स म्हणून. स्पिकर सर, गव्हर्मेंटान म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी टायगर रिजर्व कशेंच करना म्हणून सांगता. कशेंच करना ते. तुमी कोर्टान वता आमी खंय वचपाक तयार आहा. म्हादय प्रोटेक्ट करप आनी तें रिजन प्रोटेक्ट करप हें क्रुशियल. ताका इकॉलॉजिकल सिग्निफिकन्स आहा आनी कर्नाटकाचें डायवर्जन करपाक मेन थ्रेट म्हणटा तें आमचें तें पॉयंट ऑफ ऑर्डर. जर हांव विजय उलयता सगळे जाण आयकत आसा. थंड पिन ड्रॉप सायलंट. तो उलयता तितकें खरें दिसतलें. सप्लिमेंटरी खरें दिसपाचें कांय ना हातून. स्पिकर फोट कशें तूं सांग म्हाका. स्पिकर सर, हांव तुमचे पॉयंट ऑफ ऑर्डर केला. सप्लिमेंटरी डिमांड जो आहा पळय न्ही, ज्या बजेटाच्या हेडा वयले पयशे सोंपल्या त्याच बजेटाच्या हेडाचेर आमकां पयशांचें प्रोविजन करपाक जाय. PWDच्या पयशे सोंपल्या थंयसर आमी म्हाका दिसता 50 कोटी. PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी दोनूच आसा. सगळी कडेन स्पिकर सर, मातयेचें नांव ना, TCPचें नांव ना, हे आसपाचो प्रश्नच येयना. स्पिकर सर, म्हणजे जे सोपूंक ना ते कित्याक सोपूंक ना हो प्रश्न करपाक म्हाका रायट आहा. ना एक बाब भट जो आमकां सामको फुडेंच दिश्टी पडटा पळय, आतांय दिसता, ताजें नांव काडटा तो आतां तकली सकयल घात. ताजी चूक ना, पूण ताणें एक हें काडलें, सर्क्युलर काडलें की तुमी पयशे कमी मोडा म्हणून. पयशे कमी मोडा म्हणून तो सर्क्युलर काडटकर पयशे कशे मोडटले. आनी पयशे फक्त सोंपल्या 2 डिपार्टमेंटांनी. दुसरे कडेन मोडूं नाका म्हूण तुमी सांगलां. म्हणून मोडूंक ना आनी म्हणून हांव उलोवंक शकता हांगा. स्पिकर सर, आयकुपाची संवय करात. एक आतां स्पिकर सर, रेव्हेन्यूचेर येवया. आमचो बाब रवी नायकान म्हाका म्हणलें सकाळीं की तूं मिसगायड करता हावजाक म्हणून. बाब रवी नायक जेन्ना BJPन भितर सरलो ताणें म्हणलें 3rd डिस्ट्रिक्ट आपूण करतलोच म्हणून. आज 3rd डिस्ट्रिक्ट खंय जाता? तूं नाच ते 3rd डिस्ट्रिक्टान की खंय आहा? 3rd डिस्ट्रिक्ट भलतेच कडेन जाता. हें तुवें चिंतपाची गरज आहा. आनी कोण कोणाक आतां हांव मिसगायड करता जाल्यार सांग म्हाका. हांव जर फट जाल्यार हांव ओगी बसता हांगा. हांव उलयत तें फट जालें. स्पिकर सर, हाजे खातीर हांव खुबदां म्हणटा की ही तुगलकी डिसिजनां म्हणून कितें आसतात पळय की एक सायडीन घेतात. तुमचे भितर कोऑर्डिनेशन ना, तुमचे भितर कितें म्हणटा तें खतखतें जालांच आनी तें तुमी दिसान दीस प्रूव करून दाखयतात. स्पिकर सर, लँड रेटीचेर येता हांव एकूच. लँड रेट म्हणटा त्यो सडनली वाडल्यो. कित्याक वाडल्यो आसतल्यो? दिल्लीवाले येतात. अरे पूण गोंयकार आहा ताणें कितें करपाचें? जो गोंयकार सादी जमीन घेवंक वता ना, भरमसाट वाडलें आनी तुमी कांय स्टडी करनासतना वाडयलां. आनी गेले खेपे तो हो बाबूश सांगतालो की ना आमी आतां तें रिविजन करता म्हणून. 3 म्हयने जाले कांय रिविजन ना. आमी पळयताले आतां हांगा कितें जाता काय म्हणून. जे प्लॉट एक्च्युअल रेट आहा ताजे परस हाय रेट दाखोवची पडटा सब रजिस्ट्राराक. ल्हान गांवांनी आतां तें आसा गांव बिसागांव तें थंय डिफरंट. थंय तुवें कितली वाडयल्यार कमीत ती, कित्याक थंय इट इज हिटींग द स्काय. रेस्ट ऑफ द प्लेसीस इट इज अफेक्टेड. तुका जायना जाल्यार तुका ना दिसता तशें घेवप बी ना दिसता. तुवें सगळें हें करप दिसता. स्पिकर सर, टुरिजमाचें एकूच हांव रोहनाक सांगूंक सोदता. एक एंजल इन्व्हेस्टर आहा उज्वल सुतारिया म्हणून. ताणें कितें म्हणलें आनी तूं इट इज इजियर चिपर टू फ्लाय टू दुबय दॅन अ विकेंड इन गोवा म्हणून. हें स्पिकर सर बिजनेस स्टुडंट व्हडलें आयिल्लें गेल्या म्हयन्याक. हें जेन्ना येता तेन्ना म्हाका दिसता एक म्हणजे घातक आहा. टुरिजमाक कितें तरी तुवें करूंक जाय आनी हाजेर एक कितें तरी प्लॅन आसपाक जाय. सरकाराचोय प्लॅन आसपाक जाय. स्पिकर सर,
टुरिजम फुटबॉल देंवला आनी हांव काल हेजेर उलोवंक सोदतालो, काल म्हाका उलोवंक मेळूंक ना. मुखेलमंत्र्यान मानलें की टुरिजम फुटबॉल देंवला, दादागिरी चड जाल्या कोस्टल एरियांनी आनी ते देंवना. हांव आतां तूं मे करूंक सोदना. हांव क्लियर इतलेंच सांगूंक सोदतां की 2023 1.5 मिलियन फॉरेन विजिटर आयले, डावन फ्रॉम 8.5 मिलियन इन 2019 अकॉर्डिंग टू टायम्स ऑफ इंडिया. फिगर्स तुजे कडेन आसतले, दीज आर द फिगर्स आय एम गोईंग ऑन. स्पीकर सर, 2024 फर्दर डीप जाल्या. आतां ते कित्या खातीर वडा पाव खातीर जाल्या काय ती कसली ती तो मायकल सांगता ती इडली सांबारा खातीर जाला तें म्हाका खबर ना. पूण टाउट्स म्हणटा तो जो इशू आशिल्लो, तो टाउट्स म्हणटा तो इशू तूं पयलीं सदां काडटालो, आतां टाउट्साचेर तूं उलोवपाचें बंद जाला. आतां स्पीकर सर आनी मुखेलमंत्र्यांनी आयकुचें मातशी फिगरां. डिसेंबर 2023 76 टाउट्स वेर फायंड इन कलंगूट. जानेवारी 2024 पळय आं, डिसेंबर 2023 76, जानेवारी 2024 एकूच टाउट, फेब्रुवारीन 2 टाउट, एप्रिलान 4 टाउट. हें कशें? आनी एप्रील 2024 8 टाउट. स्पीकर सर, हाजो अर्थ असो आहा की कोणे तरी सांगलां की हे टाउटांक जे बाबा आमचें हें आसा, कितें आहा छत्रछायेन आमचें आसा, सो ते आमी तुमी वचूं नाका म्हणून. दुसरें आसूंक शकता. एक मिनीट स्पीकर सर, आनी एक आसूंक शकता की हो फॅक्ट चॅक करपाक जाय की हे बाबा हे खंय पावला काय म्हणून. काय ते जर मायग्रेट जाल्या जाल्यार थंय बरो गांव थंय डावन जाता, हें तुमी तकलेन घेवंक जाय. आनी हे तकलेन जर तुमी घेतलें ना जाल्यार म्हाका दिसता एक व्हडलो प्रॉब्लेम जावंक शकता. स्पीकर सर, हे जे इलेक्ट्रिसिटी आनी PWD जे आहा, ते PWDन काल म्हाका मायकल लोबोन म्हाका याद करून दिली की तुजें काम आमच्या गव्हर्मेंटान केलें. आतां ते गव्हर्मेंटान तेन्ना व्हडलें तसो ह्या गव्हर्मेंटाचो रोल चड तसो ना, पूण आतां हांव एक चान्स दिता तुका चड खरो आसा तो. हे जे आर्टेरियल भायले रस्ते जे करतात आमी, जे फ्लायओवर बायपास, हे मतदारसंघा खातीर नासतात. हे स्पीकर सर सगळे गांवां खातीर आसता, सगळे रिजना खातीर, केन्ना केन्ना डिस्ट्रिक्टा खातीर आसता. आतां एक सजेस्ट केल्लो आहा आनी जाचे खातीर तुजे MOSTन सर्वे केल्लो आहा, म्हळ्यार नुवेच्यान आल्ले मेरेन, आल्लेच्यान ते बोलचे सर्कल म्हण सेंट जोकी सर्कल म्हण केला थंय मेरेन, आनी ताजे फुडें ते फ्लोरियन वाज सर्कल म्हण ते एक कंप्लीट तांणी ग्रेड सेपरेटर थंय प्लॅन केल्लो आहा. ताजे खातीर तांणी 7.5 कोटीची कन्सल्टन्सी कंप्लीट केल्या. कंप्लीट करून ती कन्सल्टन्सीचो रिपोर्टूय गेल्लो आहा. आतां तो टेंडर करता जाल्यार सबका साथ सबका विकास आसा म्हणून मातसो दुर्येता. आतां हांव सारकें जाहीरपणान तुमकां आव्हान दिता की हें तुमी करून दाखयात की खरोच सबका साथ सबका विकास आसा म्हणून. चड स्पीकर सरांक वचना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक गोंयकार चलयता, चीफ इंजिनियर गोंयकार आहा, सो ताका आनी चड हें करचें न्ही. फायनली गोंयकार जाय आमकां, नाल्यार सगळ्याचें अशेंच तें इडली सांबारूच जातलें. सो तो चलयता, ताजेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना. पुणून इलेक्ट्रिसिटीनूय बी एक तुमी करपाची गरज आहा म्हणटी अशी की एक ऑल्टरनेट जनरेशन तुमी विंड पावर, सोलर पावराचे प्लांट्स एक MPTच करता. MPT सुदिना खातीर कांय उलयना हांवें. सुदीन कितलो चलयता तो डिपार्टमेंट तोय म्हाका खबर ना. पुणून बरें काम जर जाता जाल्यार जावचें. आनी थोडीं कामां स्पीकर सर गोंयकारांक दवरुची. लायटी ज्यो रिपेर करपाक आसता पळय थंय एक स्थानीक मनीस आसपाक जाय. मुखेलमंत्र्यान ते सगळे काडले आनी एक मनशाक केलें. तो मनीस केन्ना मेळचोच ना आमकां. ते तरी तुमी लोकल मनशाक सोडा मरे. ते रिपेर स्ट्रीट लायट रिपेर करपाचें काम एक सेंट्रल एजन्सीक कशें दिवप, ते स्थानीक मनशाक दिया मरे. खंय तरी गोंयकाराक दवरा मरे तुमी. सगळे गोंयकाराकूच आवट करून भायर सरल्या. अशें करून फायदो जावपा ना स्पीकर सर. थँक्यू. वेंजी वेगस. I stand by in order to speak with regards to the consideration of the detailed supplementary demands for grants. Because ह्या जे पयशे आतां धाडले ते 5 दिसांक उले बजेट काबार जावपाक 2024-2025 आनी हितू फकत PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी घायला. सो दॅट मिन्स आतां इतल्यो फायल्यो ज्यो एस्टिमेटेड सँक्शनाक घायलो आहे त्यो फायल्यो सगल्यो फायनान्सायन रावलो आहे. आतां तो हे बजेटा जावपा जाय आसलो. PWD उदकाच्यो पायपलायन चेंज करपाच्यो फायल्यो ज्यो सायन जाल्याय आतां थोडे दीस पयल्यो त्यो म्हाका सुद्दां एस्टिमेटेड सँक्शन जावपा जायो. नाजाल्यार त्यो येत त्या बजेटा पडल्यो. नाजाल्यार जो प्लॅन आसलो 300 MLD करपाचो आतां आमगे बिंडीकोळे म्हणाले थिंगसोन ती पायपलायन चेंज करपा आहा
आमगे वार्क पायपलायन चेंज करपाचे फ्रांसीस ते बसोन आहा हिंगा सो ह्यो जर पायपलायनी आतां पास केले त्यो हे 4 दिसां भितर फायल जर पावना आनी ES मेळना जाल्यार हे पयशांक कांय फायदो ना स्पीकर सर आमी हे पेपराचे हांव कित्याक सांगता एक्चुअल ग्राउंडार जे आमी डिफिकल्टी फेस कोताय आतां फॉर एग्जाम्पल DRDA आमगे कोलवा टिंट आहा स्पीकर सर तो कोलवा टिंट्या फायल आतां थिंग ऑलरेडी फायनान्सा बसलो आहा ती कोलवा टिंट्या फायल जर आज सायन्सा सायन मारली आनी म्हाका हाल सोकाण ES दिली जाल्यार ती हे बजेटा पडटा स्पीकर सर सो तेच भाशेन WRT स्पीकर सर आतां जाला अब्रिला म्हयनो कमी जातलो मार्चा म्हयनो कापां जाता ऑलरेडी डिविडिंग ऑफ रिवर्सल करपा जाल्लें म्हाका सदां ऑनरेबल MLA ऑफ मडगांव दिगंबर कामतीनूय एक नोट मान दिले आतां ऑलमोस्ट 60 days जातले दोगोय हाटी लागलो आहाय म्हाका सदां नावेली MLA ऑल्सो वील अग्री विथ मी सो ते रिवर्साला डिविडिंग करपा जाय ते हे बजेटा हे पयशे येवपा जाय आसले स्पीकर सर बट हे हांव थिंग दाखय तू WRT पयशे घायले नाही सो स्पीकर सर हे भाशेन तुमी चोयल जाल्यार आतां 31 मार्च देखून कदंबा बसी पयशे जाय आसले सो बसी भुरग्यां आतां हाल जावपा आहाय कित्याक तुमी अप्रिला म्हयन्या इस्कॉल दवरूं सोदताय इस्कॉल दवरतले जाल्यार भुरगीं बसीन कितको वयतली स्पीकर सर सो ते कदंबा बस घालपा जाय आसल्यो नाका सो ह्या बजेटा ते पयशे येवपा जाय आसले स्पीकर सर हे बजेटा हे पयशे येयले नाही तेच भाशेन स्पीकर सर सप्लिमेंटरी डिमांड तेच सांगत तुका हांव हे सप्लिमेंटरी घालपा जाय आसलें हे सप्लिमेंटरी जर तर तुमी घायले ना तेका लागून उलयताय इलेक्ट्रिसिटी आनी एका सप्लिमेंटरी मागले तो उलोवन गेला थोडी वय उलयता त्या हेडाचेर पयशे आसा ना आसा पूण तुगे उजा जायना तुगे उजा जालना सो तुज्यान ते तुगे उजा जातले आतां सो ते तू उजा करूं जाय आसले फायल धाडलेले जातले फायल सगळे आनी तुजे बरे आहाय सगळे तुजे बरे आहाय फायलो हांव उलयत त्यो सगळ्यो फायल तुकडे आहाय तू आज सायन्सा म्हाका सायन मारून दी हांव तो फायलो आनी येस घेवन येता सो म्हाका ते केलें जाल्यार तेच उलयता हांव आनी हुची फायल उलयना आतां त्योच फायल उलयता लास्ट सांगपा म्हणल्यार स्पीकर सर म्हाका सदां थोडे पयशे हेजे घालूं जाय आसले आमकां दिल्ली व्हरपा आसले मादया लागून आमकां दिल्ली व्हरनाकाय आमकां कर्नाटका व्हराय त्या कर्नाटका चीफ मिनिस्टरा मेळोयाय तेच बरी वचोन आमी मागया सगळ्यांकडे टिकेट काडया स्पीकर सर म्हाका सदां LOP रेडी जातलो येवपा हांचे बरा सो कर्नाटका वचोन मादया LOP घेवन या हे पयशे घाले स्पीकर सर हे बजेटाक बिफोर 31 मार्च कर्नाटका या LOP घेवन सगळ्यांक घेवन आनी सरकाराक थिंग मागया की मादय ते डायवर्ट स्पीकर सर आयज आमी सप्लिमेंटरी डिमांड्साचेर उलयत आसतना आतां खूब कितें प्रश्न मांडले पण मेन म्हटल्यार प्रामुख्यान काल तुमी म्हाका उलोवंक दिवना ते म्हणजे आमकां उदकाचो जो प्रश्न आसा आतां आमच्या मतदारसंघांनी सेम उदकाचो प्रश्न आसा PWDचो सप्लिमेंटरी डिमांड घातला आतां आमची एक मेन पायपलायन आसा जी हांव CMा कडेन खूब फावटी उलयलो ती फुडें वयता परत येता ती नेवरा पायपलायन जी मेजर पायपलायन आसा ही म्हाका दिसता बेगांच्या बेगान जावपाक जाय जे कोण आमकां रिलीफ मेळटलो कित्याक मोर देन 40 years जाली ती पायपलायन तशीच आसा फुटत आसा स्पीकर सर आनी लोकांक त्रास जाता आमकां रस्ते परत फोडचे पडटा सो हो जो लोकांक त्रास जाता तो खंय ना खंय बेनिफीट जावपाक जाय दुसरें म्हणजे वॉटर अवेलेबिलिटी आतां तुमी पळयता आसतले आमच्या मतदारसंघान आगासायम टँक जे आसा थंय 5 MLD सुमार वॉटर सप्लाय येतली म्हणून सांगलेले आनी एश्युरन्स म्हाका CMानूय दिल्ले हेजे पयलू जो आदलो PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल आहलो एणेनूय दिल्ले बट अजून पर्यंत ते आमकां उदक येना आयज पासून हांव ही कडेन उलयल्लो आसा की हे वॉटर सप्लाय केन्ना आमकां मेळटलें पण एवरी टायम एश्युरन्स जाता सो म्हाका दिसता CMान हेजेर लक्ष वेधपाक जाय आनी हे वॉटर सप्लाय येवपाक जाय कित्याक आतां ऑलरेडी 12 MLD मेळटा 2 MLD लेस आसा एज पर PWD म्हाका तर दिसता आयज आमची रिक्वायरमेंट मोर देन 16 MLD जाल्ले आसा सो हे आमकां 15 MLD तर मिनिमम मेळपाक जाय 5 MLD मिनिमम मेळपाक जाय स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की ओपा जो प्लांट आसा आतां ओपा प्लांटाचे म्हाका दिसता फूल तिसवाडीक आमकां प्रॉब्लेम जाता आनी हे बाकीच्या झाडांनी सांगलेले आसा आतां आमकां प्रॉब्लेम कितें जाता आमकां एक प्रॉब्लेम जाता त्या म्हणजे प्रेशर येना हे आमी ऑलमोस्ट 1.5 म्हयनो स्पीकर सर हेच प्रॉब्लेम जाला आनी हो सगळ्या इंजिनियरा कडेन ही कडेन PCE कडेन सगळ्यां कडेन आमी डिस्कस केलें की हो प्रेशर कित्याक येना कित्याक 2 लायन आसा एक ब्लू आनी एक ग्रीन लायन आसा ह्या दोनी लायनी आतां पयर जेनिफर मंचरात MLAनूय उलयल्लें की तांकांय उदक येना म्हणून सो ग्रीन लायनीकूय प्रॉब्लेम आसा आमची ब्लू लायनीकूय प्रॉब्लेम दोनी लायनीक प्रॉब्लेम आसा सो स्पीकर सर खंय ना खंय हेजेर ट्रॅकिंग दवरपाक जाय वॉटर लॉस खंय जाता नाल्यार ते पळोवपाक जाय आनी जे उदक जनरेट जाता जे सांगलां CMान ते जावपाक जाय स्पीकर सर एस मातसो टायम दिया म्हणून आमकां हांव करता म्हणून काबार आतांच स्टार्ट केलां डिमांड्स काय ना सप्लिमेंटरी तरी आमकां उलोवंक दिया स्पीकर सर
जो फ्लो मिटर गेज आमी एक डिमांड घातलेलो की फ्लो मिटर्स आसपाक जाय आसले. आतां जेन्ना आमी पळयलें की कोणाकूच घालून नासलें, आमच्या मतदारसंघात स्पेसिफिकली घातलेलो, मागीर ओवरऑल ऑल ओव्हर गोवा घेवचो म्हणून सांगलो. आतां ती केन्ना इम्प्लिमेंट, हें बेगीन इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. आमी तो एश्युरन्स मागता सीएमा की हें बेगीन इम्प्लिमेंट जावचें, जें करून वॉटर लॉस जाता. आतां कितलेशे वॉटर लॉस जाता आमकां खबर आसा, खूब कडेन उदक फ्लो जो आसा तो टँकर पावना. सो हो कसो फ्लो चॅक करतलो, हो बेगीन कंप्लीट जावपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आतां PWDन आमी पळयता, आतां हायवेचेर तुमी पळयता, रोड्साचेर पळयता, कितलेशे एक्सिडेंट चालूच आसा, जायत आसा. आतां रिपोर्ट्स येता, पुलिसांचो रिपोर्ट येता, PWDचो रिपोर्ट येता, रोड सेफ्टीचो सगळे रिपोर्ट्स येता. मात रिपोर्ट येवन कितें जाता स्पीकर सर? सिंपल जें आसा, सिंपल जे IRC स्टँडर्डा प्रमाणे खंय ना खंय जे सायनेजीस घालपाक एवरी टायम आमी सांगता, आतांच न्हू, एवरी टायम आमी घालता, सायनेजीस घालपाक जाय, थंय सारके स्पीड ब्रेकर आसपाक जाय, रंबल्स आसपाक जाय, सिग्नल सारके आसपाक जाय. हें स्पीकर सर सगळें आसता, बस स्टॉप सारके ना. सो हें सगळें स्पीकर सर इम्प्लिमेंटेशन जायना. आतां आमी गेले ती 3 वर्सां म्हाका दिसता कंटिन्युअसली आमी हेच इश्यूज हायलायट करता. आमची पासून स्पीकर सर एक फायल आसा जितून आमकां सगळे सिग्नल जे आसा, सिग्नल जावं सायनेजीस जे आसा, सायनबोर्ड्स जे आसा, हे सगळे इम्प्लिमेंट करूंक जाय. म्हाका दिसता सीएमा कडेन फायल पावल्या, तो तेणेन लक्षांत घेवपाक जाय आनी हें करून घेवपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आतां जेन्ना आमी पळयता आयज सिवरेज पळयता, लास्ट टायम आमी सांगलेलें पणजेची सिवरेज मातशी पळया म्हणून. जो सिवरेज जो आसा स्पीकर सर, आयज तुमी तो वचोन पळया, सामको वास येता, सामको वास येता स्पीकर सर. आनी ती कित्याक सॉल्व जायना अजून? एवरी असेंब्लीक आमी इश्यू काडटा पण अजून सॉल्व जायना. पाट्यार तुमी मुद्दम वचोन पळया, थंय प्रायम लोकेशन. आतां आनी व्हडलें एक मॉल येवपा आसा खंय, आतां त्या मॉला कडेन फुडल्यान सगळो वास येतलो. हॉटेलां जाल्या थंय स्पीकर सर. पयर आमी शिगम्याक स्पीकर सर, हांव तेंय सांगता, शिगम्याक आमी हांगा बसलेले, जो ओल्ड सेक्रेटरीएट आसले थंय आसले, थंय स्पीकर सर 2:30 सुमार सिवरेज कोणें सोडली, आख्खो वास स्पीकर सर, आख्खो वास. लोक सगळे भरलेले. म्हटल्यार आयज दिसून येता की जो कसिनो जे म्हणटाले पळय ते आयज कसिनो तरी सोडटा अशें दिसता, कित्याक थंय चडशे कसिनोच आसा. सो हेजेर लक्ष दिवपाक जाय स्पीकर सर, आनी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. स्पीकर सर, आमी जेन्ना सीएम म्हणटा हें आयज सप्लिमेंटरी हांव मुद्दम पळयतालो, RDAचे हांव मिनिस्टरा कडेन परत परत सांगता, जी आमची 2च कामां आतां 3 वर्सां जालीं, एकूय काम जायना. आनी म्हाका दिसता सगळे हांगातले आमदार ते सांगतले की RDA असो डिपार्टमेंट आसा, तो पयलुचो बॅकलॉग आसा म्हणून आयची जी कामां आसा ती आजून जायना. आनी जो फायनान्शियल अप्रुवल मेळपाक एवरी टायम वयता आमी 3 फावटी परत परत व्हरोन हाडली, परत फाटी येता, परत वयता, परत फाटी येता. आनी आयज असो म्हटल्यार कोलॅप्स जाला रिटर्निंग वॉलचे जाय काम, ते आयज स्पीकर सर काम जायना. आयज हो खंय ना खंय घालपाक जाय सप्लिमेंटरी डिमांड्सान आनी क्लियर करपाक जाय फायली. आतां फुडें बजेटान जातली काय ना तेंय आमकां खबर ना. सो स्पीकर सर, हें खरें म्हटल्यार लक्षांत घेवपाक जाय, कित्याक हें कॉमन मनशाचें काम आसा. स्पीकर सर, दुसरें जे कोंकणी वेबसायट्स सारक्यो इम्प्लिमेंटेशन जातले, अजून पर्यंत आमकां तरी दिसना की ओवरऑल ज्यो गोंयच्यो वेबसायट्स आसा त्यो कोंकणी इम्प्लिमेंटेशन जाल्या. सो हेजेरूय लक्ष घेवपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर, जो गोवा रिन्युएबल, आतां रिन्युएबल एनर्जीच्या थ्रू आमी प्रमोट करता, सगळे मिनिस्टर म्हणटा, सगळे डिपार्टमेंट म्हणटा, सीएमूय म्हणटा, हें आमी प्रमोट करता. एक लास्ट टायम सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की आमी आख्खे गोंयचे पयलू म्हणजे गव्हर्मेंट जी ऑफिस आसा थंय जे सोलार एनर्जी आसा ते पॅनल्स घालतले, प्लांट घालतले. आयज खूब कमी जाला स्पीकर सर. हेजेर लक्ष वेधपाक जाय आनी हें खंय ना खंय प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय. कित्याक आयज अशें जाला की गोंयचे जे इलेक्ट्रिसिटी बील आसा हें वाडत चल्लेलें आसा, वाडत चल्लेलें आसा. कित्याक आमकां कॉमन मनीस आमकां सांगता की बाबा बील वाडटा, एवरी डे बील आमकां वाडोवन येता. आतां हेजेर कशें कंट्रोल, नियंत्रण कशें करतले, हेजेर आमकां लक्ष दिवपाक जाय. आनी एक स्पीकर सर, आनी एक प्रॉब्लेम जाला. इलेक्ट्रिसिटी बील वाडले ते वाडले, आयज अशें चालू आसा स्पीकर सर, 1 म्हयन्या भितर तेका डिस्कनेक्शन. बील समज 1 म्हयन्या भितर भरना नाल्यार डिस्कनेक्शन. आयज थंय कसिनो स्पीकर सर बिंदास चलता, कितली वर्सां त्यांचो रेव्हेन्यू कलेक्शन जाल्लें ना. अशें कितलेशे डिपार्टमेंट आसा तेंचे रेव्हेन्यूच कलेक्ट जाल्लें ना. आनी आमचे सादारण जे लोक जनता आसा तेंकां बाबड्यांक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जे आसा ते डिस्कनेक्ट 1 म्हयनो गेला, पयलीं 3 म्हयने आसले. आयज स्पीकर सर हेंय सीएमान हें करपाक जाय. आयज सादारण लोक, आयज गरीब कोणा कडेन बाबड्याक पयशे भरपाक जायना, नाल्यार तो कितें करतलो? 1 म्हयन्यान नाल्यार डायरेक्ट कट करपाक येता स्पीकर सर. हें म्हाका दिसता सीएमान लक्ष घेवपाक जाय. एटलिस्ट 3 म्हयने तरी करूंक जाय स्पीकर सर. राव मातसो राव, उरला थोडे उरला, इल्लीशी पेज आसा स्पीकर सर, इल्लीशी दोनूच थोडेच पॉयंट आसा स्पीकर सर. आनी कांयच ना आमकां उलोवपाक, हेच तरी उलयता स्पीकर सर. आमी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हें खूब गरजेचें आसा. आयज आमी पळयता की हें कित्याक उलयता, सीएमान अंडरस्टँड जावन घेवपाचें. मिनिस्टर म्हणटलो की आपणाक फायनान्स एलोकेट करिना. हांव मुद्दम सांगता की आमी फॉरेस्ट जेन्ना कटींग करता आमी धांवता थंय.
जे दोंगर कातरून काबार गेल्या आयज आमी म्हणटात दोंगर साल्वार करूंक जाय दोंगर फुडें व्हरपाक जाय फॉरेस्टाक लावन हें करता तें करता मिनिस्टर खूब व्हिडिओ काडटा सांगता मँग्रोव आपूण वाचयतलो हें वाचयतलो तें वाचयतलो सो स्पीकर सर हे फॉरेस्टाचे जेन्ना प्रोटेक्ट करपाक आसता तांकां बजेटरी एलोकेशन सारकें दिवपाक जाय आयज थंय गेले ना तेंचे कडेन गाडयो ना ऑफिशियल व्हेकल ना तेंचे कडेन ते बायकान येता घाटा करून आनी आमच्यो गाडयो घेवन तांकां धरून व्हरचें पडटा कोण मागीर 2 मिनटां घेत सभागाराचें कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगीत करता.